दिव्यवाणी 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 बापाचे नी पुताचे नी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगळा जिजू कालवार पर्वत पर्यान कोरी स्वावन तुवें समकले वाटणी याळोवंक आनी कालवार दोंगर तुवें सोंसुल्या कश्टा मरणाचो अर्थ समजूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजे संगी तुज्या कालवारीचे वाटेन चलतना तुज्या कश्टांची खरी दूख आमच्या काळजान आमी बगूंक तुजी कृपा दी. तुज्या कृपेचो वांटो आमचे पिरगस कुटुंबाक सर्तीच्या सांद्यांक तूं दी. मरये जेजूच्या कुर्सा वाटेन आनी जिवनपणान तूं वांटेली जाली. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या मरणा जिवनपणाचो खरो अर्थ समजूंक तुजी मजत दी. आमेन. जेजू सोम्या आतां पातकार रडता जिणी बदलो खंडीत निश्चय करता भगोस म्हाका जेजू तुजी काकुळट मागता पातकां म्हजी आयच्यान सोडता खंडी सोडता. पयलेंच ते सावन जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. तुज्या बदून कुर्सावरवीं सोडायलाय सगळो संवसार. सगळ्या संवसाराच्या दुनियाचेर मरणाचें फर्माण. किरकोळ रचनेन आपल्या रचणाराचेर मरणाचें फर्माण वाचलें. किरकोळ मनशान रचणाराक जर तेग उबो केलो तरी रचणार मावन निरापराध्याक शिक्षा जाताना संवसारी अधिकाऱ्यांनी दोळे धांपले. अनिती चिकली नितीचो रायकवार कश्टलो समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू हांवें सता निती खातीर झुजोवंक निरापराधी मनशाचे सोडवणे खातीर वावरूंक म्हाका बळ दी. सोम्या काकूळ तमची कर. सुदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें सावन जेजूच्या खांद्यार कोरीस दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू कुरीस कुशेन स्विकार करता. ताच्या कुर्सा मरणा मुखान संवसाराची सोडवण जायजे म्हूण बापाची खुशी देखून जेजून मोगान कुर्साक उबेंक मारली. म्हजे पासून तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक मेळत तर तुमी कितलीं बागी म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू म्हज्या जिवितांत येवच्या कश्टांक आनी सलवणेक हांवें भियेन अशें तुज्या कुर्साच्या बळान म्हजी जिणी अर्था बरीत करूंक म्हाका तुजो आदार दी. सुम्या काकूळ तमची कर. सुदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें ते सावन जेजू पयले पोटी कुर्सा बंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजूची कूड जेरबंदाच्या मारा वरवीं पापसल्ली. ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सणसिल्लो. ताचें जायतें रगत वावुरलें. नित्राणी तो जालो तरी बापाचे कुशे प्रमाणे बरादी कुरिस्ताणे ववयजे आसलो. कुटुंबाची जबाबदारी ववयतना जायते जण पडतात पूण हर एक सर्वनी देवाची खुशी पाळोवंक लिसांव शिकयता. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितलीं बागी ती दादोशी जातली म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू आमचे अस्कतकायेन तूं सामचो आदार. आमकां सर गर्व हांकाराच्या चिंतपातांव निवार. सुम्या काकूळ तमची कर. तमची कर. सुदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथें ते सावन जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सावरवीं सोडायलाय सगळो संवसार. कुर्सा वाटेर जेजू आपल्या आवयक भेटता. जेजूक पळोवन मोरयेचें काळीज पपसता. जेजू आनी मोरये एकामेकाक पळयतात. मोरया सहायक जाली. तिच्या पुता सांगाता ती कश्टली आनी देवाचे कुशे काळजली. आज साबार आवयो आपल्या भुरग्यां पासून दीस रात रुदान करतात. देवाचें उतर आयकून तें पाळटात ती सडबागी म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळ मोरये परी सर आवयांक तूं कुरपेन नेटय.
सुमिया काकुळत आमची कर Sumia kakutamchi kar. सदैव ये मागता उपकार Sumia kakutamchi कुस्सा मेल्या जेजूचे 25 ते 6 सेरनस शिमाव जेजू क्रिस्तावंक कुमो करता आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सिरेन गांवच्या शिमांक संवसाराच्या सडबंदराचो क्रिस्तावंचे वर्तें भाग मेळ्ळे हाचे वरवीं जेजूक आदार जालो आनी शिमांक जेजू तांव बेसांव लाभलें दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली म्हूण जेजू शिकयता मोगाळा जेजू कश्टांतल्यांक आनी वजन भोगतल्यांक कुमो करूं म्हाका तुजो आदार दी सुमिया काकुळत आमची कर Sumia kakutamchi kar. सदैव ये मागता उपकार आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्या जेजूचे. 26 ते 6 वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूचे मुखामळ रक्तान आनी गामान बुडुल्लें वेरोनिका जमे मदें शिपायांची परवा करिनासता धैर्यान जेजूचे मुखामळ पुसता तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो ते तुमचे बरे करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवंक म्हूण जेजून उलो दिलो मोगाळा जेजू पेल्याच्या कश्टांत हांवें आदार दिसो कर सुमिया काकुळत आमची कर Sumia kakutamchi kar. सदैव ये मागता उपकार आमच्या काळजार कुर्सा मेल्या जेजूचे 27 ते 6 जेजू दुसरे फुटी कुर्सा पोंदाक पडटा आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कुरीस वावून अस्कत जाल्लो जेजू कुर्सा पोंदाक पडटा तरी तो पडुल्ल्या थंयच रावना थंय तावन उठता आनी फुडें वता जेजू पडलो तरी शेवट पर्यंत आपल्या मिसावांत विश्वासी रावलो म्हज्या जिणयेन मागणें गरजेचें अस्कत सायबा वरवीं हांव पडुल्ल्या वेळार थंयच रावनासता थंयसो उठोन फुडें चलोंक मागणें बळिश्ट हातेर ताळणेक सांपडनशें मागणें करा म्हणटा जेजू मोगाळा जेजू म्हज्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आनी तुज्या कुशा प्रमाणे जियोंक म्हाका मागण्याची व्यक्ती कर सुमिया काकुळत आमची कर Sumia kakutamchi kar. सदैव ये मागता उपकार आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्या जेजूचे. सदैव माये मागता उपकार कसय खाय मोच्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचे 28 ते 6 जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता जेजूचे कश्ट कठीण तरी तो रडच्या स्त्रियांक बुजयता हारी हारीन ताचे भोंवती जमच्या लोकांक पळोवन दया बगुल्लो जेजू आतांय रडतल्या खातीर दया पावता रडा तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणटा जेजू मोगाळा जेजू हेरांनी म्हाका बुजयजे म्हणल्या अशीर मनोभावांतलो म्हाका निवार सुमिया काकुळत आमची कर Sumia kakutamchi kar. सदैव ये मागता उपकार आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्या जेजूचे. 9 ते 6 जेजू तिसरे फावटी क्रुसा पोंदाक पडटा आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कुर्साच्या वजना पोंदा धरणीक शेवटल्लो जेजू एकसुरो जाला ताचे पक्षेक थंयसर कोणूच नातलो ह्या कश्टा मदें सोडवणेच्या कामांत मग्न जाल्लो जेजू धैर्यान उठोन मुखार समकता नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राजाक योग न्ही म्हूण जेजू शिकयता सोमिया जेजू तुज्या कश्टान म्हजे कश्ट हांवें मेळोवन धैर्यान तुजेर पातयेनी दवरूंक म्हाका शिकय सोमिया काकुळत आमची कर Sumia kakutamchi kar. सदैव ये मागता उपकार आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्या जेजूचे. 10 ते 6 जेजूचे आंग वस्तूर काडून ताका विणगो करतात आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. समाजींत उस्तूर नासता मान होगडावचें कितलें नालिसाचें म्हणलें आमी जाणाव येदोळ पर्यंत लांब दगल्या भितर लिपोवन आसली जेजूची पवित्र कूड निश्ठूर शिपायांनी संवसाराक उक्ती केली आनी ताचो मान काडलो नितळ मनशांक देव पळोवंक मेळटलो म्हूण जेजू शिकयता जेजून आमच्या पातकां खातीर अमर्याद सोंसली पूण हांव जायते फावटी म्हजेच कोटे सालीन म्हजी मर्याद आनी निश्कळपण विकतां मोगाळा जेजू हर एकल्याची कूड पवित्रत्म्याची मंदिरां म्हणलें जाणा जावं ते कुडीक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक म्हाका शिकय सुमिया काकुळत आमची कर Sumia kakutamchi kar. सदैव मागता उपकार आमच्या काळजांत कुर्सा मेल्या जेजूचे.
11वें ते सावन जेजू कुर्सार गिळायतात आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. देवाचें राज प्रगट केल्या देवपुताची कूड कुर्सार बांदली आनी उपरांत ती किळायली. जेजूच्या हाटा पांयां भितर किळे वेतना कितली दूख ताणें सोंसली ना. आमचे पासत जेजून हें सोंसून व्हेलें. जेजू खातीर त्याग केल्ल्यांक सश्णाचें जिवीत मेळटलें म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू म्हज्या जिवितांत त्यागाचो अर्थ म्हाका शिकय. सुमया काकूळत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार करचे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. 12वें दिसा जेजू कुर्सार प्राण करता आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. निश्ठूर शिपायांनी जेजू किळायिल्लो कुरीस दोंगराचे ताळवेर उबो जाला. 3 किळ्यांचेर सुमार 6 वरां कुर्सार उमकळून नित्रांनी जाल्लो जेजू आपले आतां म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हूण बोब मारून आपणाचो आत्मो बापाच्या हातान समर्पिता. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू कुर्सार तुज्या जिवाचें बलिदान तुवें भेटयलें. तुजे खातीर म्हज्या जिवाचें बलिदान करूंक म्हाका कृपा दी. सुमया काकूळत आमची कर. सगळ्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार करचे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सा मेल्ल्या जेजूचें. 13वें दिसा जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. तरणाट्या पुताची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार अवघडाक सांपडल्या तरणाट्या पुताची निर्जीव कूड पळयतना एक आवयची बोगणां नियाळूंक असाध्य. तीस दूख मोरयेच्या काळजान रोमल्या. देवाची खुशी करता तीस म्हजी आवय म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू मरण आमच्या घरांनी दूख हाडटाना तुज्या कुशे काल्तिमान घालूंक मोरये परी आमकां शिकय. सुमया काकूळत आमची कर. सगळ्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार करचे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सा मेल्ल्या जेजूचें. 14वें दिसा जेजूची कूड नके पितात आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मनशाचे बाचावे खातीर जेजून आपल्या रक्ताचो निमाणो थेंबो पर्यंत वारयलो आनी आपणाक खाली करून सगळोच बापाक अर्पिलो. जल्मोंक जावं मोरोंक जावं ताका खंयसरी सुवात मेळूल ना. कसलो विपर्यास सर्गार दिरवी पुंजया म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू म्हजी कूड मातयेक पायतना म्हज्या आत्म्याक सर्गींचें दार उगड. सुमया काकूळत आमची कर. सगळ्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार करचे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सा मेल्ल्या जेजूचें. क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं जिणयेच्या कश्टा अनवारांक आनी मरणाक तुवें नवो अर्थ दिला. ह्या वरवीं आमच्या जिणयेच्या कश्टा उपरांत नवो बरवसो काळोखा उपरांत उजवाड मरणा उपरांत नवें जिवीत तूं बसयताय. देखून आमी त्याच जिवन जेजूच्या वैभवान नव्या जिविताक उठच्याक जिणी म्हणल्यार कुर्साक खांद मारूंक कृपा दी. हे मागणे आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पाप सभेच्या इराद्या खातीर मागया. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या आतां तशी संवसारांत आमचो जावं. दीस परतो ग्रासा तुमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरेक पण बुरले समजे संगता आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव पावलच्या कुशी चेंजीस बदल मर्याद वचमे अम्मा पापयांक खातीर उन्नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. मै बापाक आनी पुताक आनी पवित्र तूं स्वाधीन तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. वर्त संत समका आत्मकता सम्या मंदिरांत त्या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारांक अर्घां दिता नितळाम कांकर मन परता नितळाम कांकर मन परता. बापा तूं काकुळदार भुरग्यांक तुज्या उदार मागतावला तुजे थंय धांवून येता तुजी महिमा गाता तुजे वाटेन सलोंक आशेता.
परतो संतोष आमकां आज भोगता सोम्या मंदिरांतल्या रिक्तना बलिदान भेटूंक आयल्या उपकारांक अर्गां दिता नितळांकां कर्मण परता नितळांकां कर्मण परता. मोगाच्या भावा भयणीनो भुरग्यांनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. भगवंतांत आज ह्या मंगळाराच्या दिसा भोव व्हड संख्यान हांगासर तुमी येवना ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावंक नवेनाच्या आनी सक्रामेंताच्या आराधनाच्या भक्तीपणांत वांटेली जावन सुमयाची बेसां वाजोवन घेवंक तुमी हांगासर आयल्यात. तुमचे खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागता. आज सरकारी रजेचो दीस भुरगीं हांगासर आयल्यात आसता भुरग्यां खातीर विशेष करून आज आमी मागता. स्वामी जेजू क्रिस्त तांकां बेसांवांनी भरून दी जिवीत नंदन करून दी म्हण आमचें मागणें तांचे खातीर आनी तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भार अर्गा आनी ते साव पासत मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दो कातार जे कोणा मागतान बसयला सगळो आस कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो प्राजीत काळाच्या भगेवंत हप्त्यांत निमाण्या हप्त्यांत भगेवंत हप्त्यांत आमी आसा. सुमया जेजूचे क्रिस्त आनी मरण आनी जिवंतपण संभ्रमचे हे हप्तो हो आनी पास्कांचे परब आचरण करचो हप्तो हो. हे संदर्भार देवाक आमी अर्गां दिवया. सुमया जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा सगळो आस आमी करता आसतना मनशा जिवितान कश्ट कंत अनवरां बेजाराय आसास सुमयाच्या जिवितांतले कश्ट खंडीत ताच्या पुना जिवंतपणांत जैत जोडूंक शकतात. त्या समापान आमच्या जिविताचे कश्ट अनवरां कंत बेजाराय खंडीत आमच्या सुटकेक कारण जाता आमच्या जिवंतपणाक आदार जाता आनी आमच्या सोडवणेक ती एक प्रमुख पात्र दिवंक शकतात म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. कश्टा वावंटी उपरांत खंडीत लुवणेचो वेळ वा प्रतिफळाचो वेळ खंडीत आमकां फोव जाता. असलो एक बरो फळ आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थी जिवितांत रुता करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. 40 दिसां फुडें माथ्यार गोबर घालन आराम केल्लो हो खाळ संपयतना आमच्या जिविताचें परिवर्तन कितल्या मापान जालां तें आमी वळखून घेवया. जर तर म्हज्या जिविताचें परिवर्तन जावंक ना हे 40 दीस बेस्टेन्स व्यर्थ जाले म्हूण आमकां भोगता जाल्यार सोमया लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षणें मागया. आमी दोळे धांपया आमचे दोळे धांपया सोमया लागचें बक्षणें मागया. मोगळा जेजू तुजें उतर आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक आदार दितात. हे उतराचो मोकरी नातल्या खातीर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून बक्षणें मागोवन म्हणटा सोमया. काकूळ दाखय सर्वे स्पोरा आमचे तुजी दया दाखय. काकूळ दाखय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी दया दाखय. मोगळा जेजू आमच्यो बऱ्यो करण्यो मागणे उपास दान धर्म सगळें पदकी जिविता पाटकन बरें जिवीत आदार दितात. दंड्योन्योच्यो करण्यो करून सुकून पडल्या खातीर पश्चात्तापावतो सोमया बक्षणा मागून म्हणटा काकूळ दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय. काकूळ दाखय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी दया दाखय. मोगळा जेजू प्राजीत काळ संपून आयलो. जिविताची बदलावण जावंक ना. आमी आमच्या संवसारांत जियोवन ह्यो काळ जर तर आमी व्यर्थ केलो जाल्यार सोमया तुका आमी दूख दिता तुका फटयता. ह्या मुखांतर आमी आमकांच फटोवन घेता. काकूळ करमची सोमया बक्षी म्हूण मागता.
काकुळकर आमची सर्वेस्परा आमचे तुझी दया दाख काकुळदाकय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी दया दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या मोगाळ देवा जेजूच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम फवत्या मानान करूंक तुझे बक्षाणे आमी जोडूंक आयल्या. बघेव सूद तात देवाच्या विनवणेन जेजूच्या कश्टा मरणासून मोग करून आमच्या जिवितांतले सर्व कश्ट धैर्यान सोसूंक आनी आमच्या सगळ्या पिडेशिड्यांतले मुक्त जावन ह्या मुखांतर खऱ्या भावार्थी जिविताक साक्षी जावंक आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. विपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुशव्यान थावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धरीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, इज्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हणलें, हांव निरफळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीच आनी व्यर्थ खर्चिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचे शीं परतून हाडूंक, इज्रायेल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुसव्यान आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बोळ. ताणें म्हणलें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इज्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतार हें. मोजें तोंड तुजी सोडवण परगडतले सोम्या. मोजें तोंड तुजी सोडवण परगडतले सोम्या. सर्वेस्परा हांवें तुजो आसरो घेतला. म्हाका केदींच पटवण पडोंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो मुनसुबीदार देखून म्हाका सोडून बाचाव कर. म्हज्या उल्या कांदीन मोचें तारण कर. मोचें तोंड तुजी सोडवण परगडतले सोम्या. जातूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप
म्हजे भद्रातेचो आसरो जात म्हजे जिवाटोचे कोटे कित्याक तूं एकलोच म्हजे खडा आनी म्हजे कोटे नैवे देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हजें तोंड तुजी सडवून परगटलेले सौम्या म्हजें तोंड तुजी सडवून परगटलेले सौम्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया नमन तुका आमच्या राया तूं काल जालोय बापा बळे शेळये बरी तुका वेलो कुर्सार जोडच्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वर्तमान प्रकट करून म्हणजे वटांनी काळीच तूं पवित्र करी सर्वेस्पोत तुमचे सवे असो तुमच्या सवे आसो भगवान जुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हणे सतस हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विस्वासघातान पराधीन करतलो कोणा विशांत जेजून अशें म्हणें म्हूण कळनासतना सीस एकामेका पळोवंक लागले ताच्या सिसां मदलो एकलो जेजूक चड मोगाचो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो कोणा विशांत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमोन पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदयाक कुशीन बागोवन सोम्या तो कोण म्हूण विचारलें जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तसो तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो तवळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर ताणें कित्या पासून तशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना देडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें गे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायजे म्हूण थोड्यांनी चिंतलें पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायसन गेलो तवळ रात जाल्ली जुदास भायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो मग अशा भुरग्यानो आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगात आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकां हांव सांगतां हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना सिमोन पेद्रून ताच्या लागीं विचारलें सोम्या तूं खंय वेताय जेजून जाप दिली हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाड्डन येवंक जायना तरी उपरांत तूं येतलोय पेद्रून ताका विचारलें कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना
तुजे पासून तूं जीव दिवंक हांव तयार आसां. तितून ताका साप दिली, म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसा इमो. सतस हांव तुका सांगता, कोंब्यान सात घालचें आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बशया क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, भुरग्यानो, मनशा कुळाच्या जिवितांत जायत्यो थोड्यो संगती घडटात. आमी जल्मता एका हळ्ळेंत, आमी जल्मता एका घरांत, पूण त्याच घरांत आमचें जिवीत सोंपना. सोमताय कांय थोडी पडी थोड्यांक सोमता कोण ना. जल्मल्यात घरा जिनी बोर गुस्तो काण 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 थिंत मोरचें बाग कांय थोड्यांक मेळत. पूण सडावत जल्मतात एक कडेन, वाडटात एक कडेन, काम करतात आनी एक कडेन, काजर जावन काजरी जियेतात आनी एक कडेन. गेल्लो गांव रावुल्लें घर म्हणलें चिंता. म्हळ्यार तशें आसा सडावो जाणां. पळया आमची चलयो म्हणजे स्त्रियो खंयी जल्मतात, खंयच्या घरा वाडटात, खंयी काजर जावन वेतात, थंय तावन आनी एक कडेन वेतात, आनी एक कडेन वचून आनी एक कडेन वेतात, भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत भुरग्यां सांगात रावतात. सगळें जिवीतच एक पयण न्ही पयण. परगांवांत थोडीं आसात, कॅनडांत आसात, अमेरिकांत आसात, युकेंत आसात, न्यूझिलंडांत आसात, ऑस्ट्रेलिया आसात, चायनांत आनी खंय पुरो आसात न्ही. खंय जल्मोन खंय आसलीं. कांय थोड्यां कडेन विचारल्या वेळार म्हणटात, फादर हांव एका हळ्ळेंत जल्मल्लो, थंय तावन बेंगलोर गेलो, बेंगलोर तावन हांव दुबय गेलो, दुबय तावन बॅरेन गेलो, थंय तावन हांव UK गेलो, आतां USAंत आसा फादर. म्हळ्यार अमेरिका आसा. कांय थोडे म्हणटात हांव जल्मलों हळ्ळेंत फादर, तुमचे बरें गाद्यान काम करतालो, ताज्या उपरांत हांव बंबय गेलो, बंबयन हॉटलांत काम केलें, कांय इल्लें शिकलो, थंय तावन हांव परगांवा गेलो, बॅरिना गेलो, थंय तावन हांव आतां मागीर थंय तावन UK गेलो, थंय तावन USA गेलो, आतां हांव कॅनडा आसा आतां कॅनडा. पळया गांव बदलिले आनी गांवां सांगाता बदलवण्या सांगाता, कुटुंबा जिवीती सांगाता सुमकोन गेले. खंयी जल्मल्ले, खंयी वाडले, खंयी रावले, आतां खंयी आसात. आनी तांच्या सगळ्या जिवितांत पळया गांवचें हळ्ळेचें जिवीत, शहरांतलें जिवीत, कश्टाचें जिवीत, सुखाचें जिवीत, दुखाचें जिवीत, ह्या सगळ्या जिवितां मदें कश्टान वरां मदें आतां एक जैताचें जिवीत कांय जीवन आसात म्हणून चिंतीत. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया आमचें जिवीत अशेंच. आमी एकच कडेन खंयी रावना. परमनंट म्हणल्यार आमकां खंयचेंच ना. कांय एकली स्त्री काजर जावं, कांय एकली स्त्री जल्मली एका हळ्ळेंत, जायत्या भाव भयणी सांगाता कुटुंबांत 8 भुरगीं कुटुंबांत, भाव भयणी सांगाता निमाणें बाळ कशें वाडलें, खेळ्ळें, इस्कॉल जालें, कॉलेज जालो, आनी 25 वर्सां प्राय जातच काजर केलें. भाव भयणींनी सांगाता मेळोन, आवयन सांगाता मेळोन काजर केलें. काजर जावन एका गांवाक, पयसल्या गांवाक काजर करून दिलें. थंयसर वता आसतना नवोसो गांव, नवेंच घराणें, नवेंच कुटुंब, आनी त्या कुटुंबांत कांय तरी इल्लीशी करंदाय, कांय इल्लीशी बेजाराय, कांय इल्लें सोणें, कांय इल्लें आक्कणें, कांय इल्लेशें कश्ट. आनी कुडांत एकलें बसोन, वा माळयेर एकलें बसोन, वा टेरिसार एकलें बसोन दुकान गळोवचें जिवीत. केदाळ ह्या घरांत हांव सुटका मेळटा कोण ना. परगांवांत आसलो नवरो म्हाका केदाळा ताका थंय आपूण व्हरता कोण ना म्हणून. आनी असल्या परगतेंत थंय तावन थोडे म्हयने, थोडे दीस सारल्या उपरांत मोठी आहली कूड बारीक जावन अस्कत जाल्या उपरांत सवयाची बावली आसली, कांय आडांनी आसच्या बेरच्या जाल्या उपरांत थंय तावन मुंबयक. आनी थंयसर कोणाच्या घरा रावून थंयसर काम करन, कश्ट करून काम करन, त्या घरचें इल्लेशें काम करन, त्या घरचें उठ बस न्हेशार आयकून थोडे फावटी थंय समाधानाचें जिवीत नासतना थंय तावन मस्कत गांवाक प्रायण.
मस्कत थोडी वर्सां थंयसर काम केल्या उपरांत थंय परत दुबयाक पयाण. दुबयन थोडें काम केल्या उपरांत थोडे वर्सां काम केल्या उपरांत भुरग्यांचो जल्म, भुरग्यांच्या शिकपा खातीर परतून घंटो मुठे काडून परतून गांवांत कोडयाळांत येवन फ्लॅट घर करणेक रावल्या उपरांत त्या घरांत थोडे दीस सारल्या उपरांत भुरगीं शिकोवन येतना व्हडल्या व्हडल्या कॉलेजीक येतना थिंगर सावन आनी एक फ्लॅटांत थंय तावन आनी एक कॉलेजीच्या आनी थंयसर इल्लीशी वर्सां संपल्या उपरांत भुरग्याक आनी एक मेडिकल सीट मेळ्ळी आनी कॉलेज लागीं जाली. थंयसर आनी एक लागीं एक घर फ्लॅट काडून गेलें. आनी अशें खंय सुरू जाल्लें जिवीत खंयसर मुंदासून आसा आनी खंयसर आखेर जाता आमी नेणाव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण हर एका जिवितांत कश्ट आसात, हर एका सुवातेर कश्ट जातात. कश्ट वावंट जिवीत असो वांटो म्हणलें सत आमी जाणां जावंक जाय. आनी हर एका कश्टांत कांय ना तरी कोणी म्हणी आमकां सांगात दिल्ले व्यक्ती आसात. आमच्या जल्मताना घरांत आशिल्ले शेजारचे गिजारचे हळ्ळेच्या जिवितांत, मुंबयच्या जिवितांत, तशेंच परगांवांतल्या जिवितांत न्ही आसपासचे न्ही पडोसी आमचे कुटुंबाचे न्ही आसलेले सांगात आमकां वस्तू दितात. आमचें जिवीत तें एक पयण. आतां एक बस सिटी बस खंय मंगळदेवीतान सुट्टा कळ्ळें गे. मंगळदेवीतान सुटलें तें सुरत कलवा चेड्यार पदां मुसर येता म्हणजे जिंतिया न्ही गे. बस चेड्यार पदां मुसर येता 15 नंबराचें बस आयलें. ते बसार मंगळदेवीतावन चेड्यार पदार पावता मुसर कितले जाण सडटात, कितले जाण देंवतात न्ही गे. बस घरा व्हरून येता ते कोणी बस घरा व्हरता ते ना. बसार सडटात देंवतात, बसार सडटात. बसार बसतो लोक येतात देंवतात, येतात देंवतात. आमचें जिवीत तशेंच आमी एक पैन करतले बसा बरी. आमच्या जिवितांत जायते जण येतात मोगाचे, थोडे दोशी दिवचे, थोडे आमच्या विशयान नांव पाड करचे न्ही गे. बसार येतात थोडे फावटी न्ही गे. बसारी बरे मनीस येतात, थोडे फावटी खोटे मनीस येतात, थोडे फावटी बसाचे नाट्ट बल्टू लूज करचे मनीस येतात. हां बसून बसून सीट पिनचे मनीस येतात न्ही गे. सीट पिनचे मनीस येतात. हांव एक फावटी बॉम्बेंत कॉलेजीक वयता आसतना BST बसार लास्ट सिटीर बसलो. लास्ट सिटीर बसलो. थंय एकल्यान सीट पुरा कोणेंगी पिनून घाल्या. इतले बरी सीट बसाची BST बस कळ्ळें गे. ताची सीट पुरा पिनून घाल्या. हांव थंय बसलो. बसतना म्हाका कालेंगी लागले बरें दिसलें म्हणून लो थंय ताच्या भितर हांवें बोटां घाली. म्हाका 5 रुपयांची कॉयनां मेळ्ळी. कितली 23 कॉयनां मेळ्ळी तातूंत. म्हळ्यार सगळ्यांच्या बोल्सांतली जडल्यान भितर ते गेल्यात आनी वट्ट्या काडल्या बरें जालें मात. थोडी इल्ली कॉयनां मेळ्ळी. पळया थोडे फावटी आमी येता बसार आनी थोडे फावटी आमी अन्याय करता. बसाकी अन्याय करता थोडे फावटी. अशेंच मनशा जिविताच्या पयना वेळार थोडे फावटी आमकां अन्याय करतले आसतात, थोडे बरे करतले आसतात, थोडे आशिर्वाद दितले आसतात न्ही गे. आशिर्वाद दितले, थोडे आमच्या विशयान नाका जाल्यार उलयतले आसतात, कश्ट दितले आसतात. आमी रडले पळोवन संतोश पावतले आसात संवसारी जिवितांत. हे सगळे आमी घेवन वचोंक जाय. आमकां सुखुत्त मेळचें म्हणून आमी जे आशेताव जाल्यार आमी ह्या संवसारान नांव मेळ्ळें दिचें. सुखुत्त आमी आशेताव, पिडात्त म्हाका नाका, कश्टत्त म्हाका नाका म्हणून आमी आशेतावन चिंतावन जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन उडास दवरा. तुमी ह्या संवसाराचे मनीस न्ही. तुमी ह्या संवसारांत जिवंक फायद्याचे न्ही. तुमी कितें करीचे पवल्यांचो पाकोटो बांदिचे पवल्यांचो आनी तुमकां वयर विमानार व्हरून उडयचे आनी तुमी उबून आसाचे खंय म्हणी हांगा गेले वचो थंयच रावचे. हे गुणां सोरचे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमकां सूख दूख आसा, कश्ट अनवरां आसात. सूख आनी दूख रचलेलो देव आमकां सोडून घालना म्हणल्यार आमी मतीन दवरूंक जाय. संवसारी जिवितांत पांय तेंकलेलो कोणीय जावं दी. संवसारी जिवितांत पांय तेंकलेलो कश्टां मदें ताणें सोलोंकूच आसा. जेजूय ह्या संवसारी ताणें पांय तेंकलो मनशाची कूड घेवन. कश्ट नासले ताका, कश्ट नासले सांगा. कश्ट आसले, कश्टान जिवितांत ताणें पांय तेंकूंकूच आसलो. मुरये माये कश्ट नासले गे आसले. सगळे जिवितीचे कश्टांचे दुखीचें देखून 7 दारी 7 बालयो तिका तोपल्यो. पळया हां 7 दुखीचे बालयेन तिचें काळीज फापसलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्ट नासलेलें जिवीत नांतना. खंयच्याय भुरग्यांक परिक्षा बरोवंक आसात, भुरगीं परिक्षा बरयतात, थोडीं 10वेची परिक्षा बरयतात, थोड्यांची परिक्षा जाली. परिक्षा हांव शिकनासतना पास जायचें म्हणून खंयचेय भुरगे म्हणटा की हांव शिकतना 90% 100% मार्क्स काडचे म्हळ्यार जाता जायना. साध्यत ना कळ्ळें गी. हां हांव कामंत करना, म्हाका सांबाळ मेळचे म्हळ्यार जाता
कोण तो बाप्पू दितलो तो सांबाळ घरा कामून तर कर नाही तू 2 दीस बसून कशी जाल्यार तुजी आवय तू तुका पारां करूं शकता बसून काताय काम करून अर्दें बघा ना म्हणटात तुजीच आवय तुका सोडिना तुजे तो बापूय तुका सोडिना तुजो तो भाव तुका सोडिना तू तुजो घोव काम करना घरात बसून काही जाल्यार उगत रावता बायल हां आचेडे खंय तो काजू जालें गे दुकोर कोणसो एकच काम करता काम कर नातल्या म्हणजे हांव म्हणजे जिवीत जिता म्हण आमी आयकना बसून घातलेल्या मनशांक आमी आयकना कित्याक म्हळ्यार काम केल्यार मात्र आमकां सांबाळ काम केल्यार मात्र आमी पोटाक येयचे नातल्या कांव नजो म्हणटा सांग पावलो स्वस्थ रितीन देखून वस्त कश्ट वावंट नातलेलें जिवीत ना देखून काम केल्यार मात्र सांबाळ शिकल्यार मात्र रिजल्ट एक खेळटल्या मनशान सगळो दीस प्रॅक्टीस करून खेळल्यार वतान मात्र ताका बरो मार्क खेळोंक शकता धांवूंक शकता प्रॅक्टीस करी जाय हांव प्रॅक्टीस करना म्हाका गोल्ड मेडल मेळचें म्हळ्यार जाता जायना ताका गोल्ड मेडल न्ही ताका मोडलान घालीचे 4 वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे जिवीत थोडे पोटी आमी चिंता काम करनो जो बॉडी मोडनो जो दिवड मोरचे बॉडी मोडनो जो दिवड मोरचे काम करनो जो अर्दें बागोनो जो गांठी बागोनो जो बसलेले पोट बरें म्हळ्यार जाता जायना कश्टांचें जिवीत आमी जिवंक आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कश्टा उपरांत मात्र आमी आमचें जिवीत देखून काजरी जिवितांत ही कश्ट आसात हां काजरी जिवीत जायचे कश्ट नाका म्हळ्यार जाता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव खंयच्यान दिना काजर माजायचे गारया गोमट्याक खारया म्हणी मदल्या पुरोगी बोटाक मुदी घाल्या पुरोगी काजर जाल्यार जालें गी काजरचे जाल्या उपरांत जिवीत आसा हां कश्ट आसात भुरग्यांक जल्म दिवचें सुला बेगी 9 म्हयने वयचे ताच्या उपरांत जल्म दिवचे आनी ती जल्म दिवची घडी कितल्या दुखांची म्हणलें त्या स्त्रियेक मात्र कळीत तितलें सुलाभ ना एका भुरग्याक जल्म दिवचें देखून सगळें बरें न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्या फाटल्यान कश्ट आसात भुरग्यांक पळोवचें संतोश भुरग्यांचें तोंड पळयतना खुशी जाता पूण त्या भुरग्याक जल्म दितना भोगली ती दूख त्या आवयक मात्र कळीत कोणाक कळीत आसना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एकल्या की एक दूख म्हणलें आसा देखून आयच्या पयल्या वचपांत इसाया प्रवाद्याक असलेंच दूख मेळ्ळें इसाया प्रवाद्याक पळया थकल्ल्याक देख दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्या सर्वेस्पराच्या देवान म्हाका एक सिसाची जीब दिल्या सॉरी तो म्हणटा इसाया द्विपानो म्हजें आयकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका शी दिया हांव जल्मोवच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हज्या आवयच्या कुशव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो पळया इसाया प्रवाद्याक देव आपयता कित्याक आपयता एक बाण जावन तो आपयता एक बाण तुमी जाणांत देवाचें उतर जावन तो आपयता ताणें म्हज्या तोंडांत ताणें म्हजें तोंड दरीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सवळेन म्हाका निपयलो पळया इसाया प्रवादी खंयच्या आवयच्या गर्भांत जल्मल्लो मनीस पळया देवान ताका आपयलो ताचें तोंड दारीच्या तलवारी बरी करचे खातीर दारीचे तलवारी बरी कित्याक ह्या तोंडान देवाचें उतर भायर सरता ह्या देवाचें उतर ह्या तोंडांतल्यान भायर सरतना ते 2 दारीच्या तलवारी बरी येता तुमचे लागीं आनी थोवळ तुमची काळज जावन तुमची मनां तुमची सवरता बेंडटा थोड्यांक दुखता जावंक पुरो थोड्यांक दोळ्यांक दुखां येता जावंक पुरो थोड्यांक बेजार जाता जावंक पुरो पूण हें देवाचें उतर भायर सरलेलें 2 दारीची तलवार देखून हेब्रांवाकारांक बरयलें पत्र म्हणटा देवाचें उतर 2 दारीची तलवार ते सवरता ते बेंडता खंयच तर तें वेता आडांचो संद पर्यंत मेकळो करूंक शकता तसलें देवाचें उतर देखून इसाया प्रवादी म्हणटा म्हाका म्हज्या आवयच्या गर्भांत आसतना सोमयान आपयलो देवान आपयलो ताच्या बावळ्यांत म्हाका लिपोवन धरलो आनी म्हजी जीब 2 दारीच्या तलवारी बरी पाजून ताणें तयार केली आनी तो म्हणटा ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो बाण मुगोता न्ही बिल्लू बाणांत बाण आसा न्ही पाजलेल्या बड्ड जाल्ल्या बाणा बरी न्ही पाजलेल्या बाणा सारको कर्ण ताच्या बत्तळीकेंत ताच्या पोत्यांत म्हाका दवरलो आनी जो बाण तो मारता कोण देव मारता बाण म्हळ्यार म्हजें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता आनी त्या मनशाक लागतना थंयसर बदलावण जाता आनी थंयसर परिवर्तन जाता आनी इसाया म्हणटा पळया देवान म्हाका 2 दारीच्या तलवारी बरी म्हजी जीब ती पाजून तयार केली म्हाका बाणा बरी पाजून नवो केल्ल्या बाणा बरी कर्ण आपल्या बत्तळीकेन दवरलो आनी म्हाका वापरलो जाल्यार
प्रतिफळ म्हाका दिसून येवना, प्रतिफळ म्हाका दिसून येवना, लोक बदलवना, लोक तसोच आसा म्हणलें चिंता म्हाका आयलें. देखून हांवें चिंतलें हांव बेश्टेंच निर्फळी वावुरलो, हांवें म्हजी सकत बेश्टीच व्यर्थ केली, हांव इतलें वावंट काडलें, प्रतिफळ म्हाका मेळोंक ना. थोडे फावटी आमी चिंता तशें, हांव ह्या गांवांत जल्मतां, त्या गांवां वेतां, त्या गांवां वेतां, थंय वेतां, हांगा वेतां, कश्ट काडटा, वावंट काडटा, मेहनत काडटा, लास्ट क्वेश्चन मार्क. इतलें पुरा पयन कर, इतलें पुरा कर, थंय हांगा वचून लास्ट कितें? म्हजें जिवीत कितें? भुरग्यां तावनी संतोश ना, घोवा तावनी संतोश ना, बायले तावनी संतोश ना, इतलें पुरा करन कोणा खातीर? प्रतिफळ कांय ना. भुरगीं सांगलें आयकनात, भुरगीं तांचेंत करतात, भुरग्यांक आवय बापूय समोग ना, आवय बापूय सॅक्रिफीस कितें म्हूण भुरगीं नेणात, भुरगीं तांचेंत करतात. मतीक समाधान बगना. थोडा वेळ चिंतचें आसा, हांव काजर जाल्लीं, हांव थंय हांगा दवरलीं, इतलें कश्ट काडलो, इतलें वावंट काडलें, इतलें काम केल्लें, कित्या फायदो? क्वेश्चन मार्क. इसाया प्रवादी बरी म्हणटा, हांव निर्फळी हांव वावुरलो, निर्फळी हांव वावुरलो, बेश्टेंच म्हजी सकत म्हजें जिवीत व्यर्थ केलें हाच्या फाटल्यान. म्हणली उतरां आमच्या तोंडांत जावन येताना. देव म्हणटा तशें म्हणनाका. तुजो प्रतिफळ म्हजे कडेन हांवें दवरला. पळया, तुजो प्रतिफळ, तुजे रिजल्ट म्हजे कडेन हांवें दवरला, तें एनावन्स करूं ना. तुजे रिजल्ट म्हजे लागीं आसा, तुजो प्रतिफळ म्हजे लागीं आसा, हांवें तो एनावन्स करूं ना. तो म्हजे लागीं हांवें दवरला. खंय दवरला? तुज्या लॉकरांत दवरला. दुकां दितलो एक दीस हांव. पळया, म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो जेजूच्या जिवितांत पळया, 3 वर्सां जेजूचो परगट जिवीत करन जिवन सगळें बरें केल्ल्या जेजूक कुर्सायतका, काडतका, लगड काडतका म्हूण म्हणटा आसतना जेजूक अशेंच बगलें जावंक पुरो. निर्फळी हांव वावुरलो, निर्फळी हांव वावुरलो, सगळी म्हजी सकत हांवें विबाड केली. म्हणून जेजूक बगलें जायज, जेजूकय बगलें जायज. कितें फायदो? थोडे फावटी म्हाका सांगचें आसात, फादर तुमचे शर्मा बारी बरे जातात, आयताराचे, मंगळाराचे, आनी बारी कितले बरे जातात. सद्दां आयकता हांव, सद्दां पळयता हांव, सगळी. कांय थोड्यांनी म्हणलें आसा म्हाका, तुमी इतलीं 3 वर्सां तावन कोरोना आयिल्ल्यान तावन तुमी फादर शर्माव दितात, तें पुरा करतात न्ही. कितले जाण फादर बदल्ल्यात म्हूण तांणी थोड्यांनी विचारचें, कितले कांय बदल्ल्यात गी, कांय म्हणी चेंज जाल्यात गी. हांवें कशें सांगचें? हांवें म्हणजे म्हाका गुंतून आसा सायबा, देवाचें उतर हांवें परगट केलां. 2 दारीच्या तलवारी बरी, पाजिल्ल्या बाणां बरी, देवाचें उतर परगट केलां. तें कोणाक तोपलां, कोणाक लागलां, हांव पळोवंक वचूंक ना. परिवर्तन जातलें, परिवर्तन जाल्यात कोण ना, परिवर्तन जावंक नातलें, जावंक नात कोण ना. कांय हजारांत 2 जाण परिवर्तन जाल्यार म्हजें मिसांव काम सार्थक जालें. पूण 2 थोडे म्हणी इल्लें परिवर्तन जाल्यात जायचें, नातल्या देवाचें उतर बेश्टें निर्फळ जायना न्ही गे. देखून देवाचें उतर म्हणटा, भुमीक पडलेलो पावस कसो निर्फळ जायना, तशें देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर निर्फळ जायना. कांय थोडे म्हणी बदलल्या जाय, कांय थोडे म्हणी परिवर्तन जाल्या जाय, कांय थोडे म्हणी जिवीत तांणी बदलिलां जाय. ते म्हजे डेवन सांगता, ते सांगता, ते तांच्या जिवितांत दिसून येता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, परगांवांत इतलो लोक पळयता, हांवें खंय म्हणून पळोवंक येता तांकां. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयण, आमी आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक जाय. प्रतिफळ आमकां आसाच, प्रतिफळ आमकां मेळटात. देखून थोडे आमी निराशी जायनाये. इजाया प्रवाद्या बरी निराशी जायनाये. देखून देव म्हणटा, इजाया प्रवाद्याक देव म्हणटा, तूं तुज्या आवयच्या कुशव्यांत आसतना हांवें तुका करलो. म्हज्या दोळ्या मुखार तुका मान मेळचे बरी हांव करता. देवूस तुजें बोळ जातलो. फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकां फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवाक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वीच्या सिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड.
इजायाक हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो म्हणटा बळ्या. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, फकत इजाया प्रवादी इस्रायलाक मात्र न्ही, आख्ख्या राष्ट्रांक उजवाड जालो आनी तसो उजवाड आमचे मुखारी तो दवरता. देखून जेजू ही पळया, जेजूचें जिवीत निर्फळ जावंक ना. बेश्टेच ताची सकत ताणें बेश्टेच वापरूंक ना, वा ताचे वावर कितेंच निर्फळ जावंक ना. बगार पास्कांच्या दिसा तो परत जीव उठलो, तो सुफळ जालो. आज आख्ख्या संवसारांत जर तर जायतो लोक दिंबी मोडटा जाल्यार त्या सुमयेच्या नांवाक मात्र, म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सुमयेच्या नांवाक मात्र. कित्याक ताची वावंट निर्फळ जावंक ना, ताणें काडलेले कश्ट निर्फळ जावंक नात. बघा सगळें तें सुफळ जालां म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. देखून आज भगवंत हप्त्याच्या काळार आमी आसतना, म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें जिवीत एका पंथा सुरू जालां जावंक पुरो. आमी मुंदरसून तासांव न्ही गे, मुंदरसून तासांव खंय सोमता आमी नेणाव, खंय सोमता आमी नेणाव. थोड्यांनी म्हणचें आसा, थोड्यांक गॅरंटी कोत्ता आसा हळडेच्या जिवितांत थोडीं वालगडी आसात, त्यात घरा जल्मतात त्यात घरा मरतात. आनी म्हणटात म्हजें परमनंट घर सिमिस्त्र म्हणटात. सिमिस्त्र परमनंट घर ती 30 वर्सां मात बांदलेलो पूण जाल्यार 30 वर्सां, बांदिनातलो पूण जाल्यार 3 वर्सां भितर मायाक. परमनंट कांय ना. परमनंट खंयचें आसा, परमनंट म्हणलें खंयचें ना, पुरो टेम्पररी हांगासर आसचें. आमची सभाय ही टेम्पररी, आमची सकत ही टेम्पररी, आमचें काम ही टेम्पररी, आमचे असले पयशे दुडू भक्त पुरा टेम्पररी, कांय परमनंट ना. परमनंट एक मात्र कोण? देव. तो मात्र जो आदी आसलो तो आतां आसा आनी मुखारी आसतलो. सर्व काळ आनी शेकडे ताचेच, आरंभ आनी अंत ताचोच, सगळें ताचें. आमी कांयच न्ही, आमी उदका वयले बुलबुल्या बरी मात्र. तें आमी समजूं जाय, पूण आमी समजना. आमी चिंता हो संवसार म्हजो, म्हजी घर म्हजें, म्हजी आस्त म्हजी, बदीक म्हजें, हें सगळें म्हजें, हांवें ताडुल्लें, हांव दवरता म्हूण चिंता हांव तशें न्ही गे. देखून आमी एक कॉयन आसा जाल्यार उस्ता कापडाच्या पोंताक गांठ घालून 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 दवरता हांव न्ही गे. एक गुडली मेयच्या मरण जाल्या उपरांत, एक गुडली मेयचें मरण जाल्या उपरांत तिचें कापड काडलें गे. पुरा कापडांच्या पोंताक सुमार गांठी आहल्यो गे. गांठी त्यो गांठी सोडयतना तातूंत थोडे नोट, थोडे कॉयनां पुरा मेळ्ळीं. पळय कुठली मेयचें मरण करूंक मरण पंडात जावन पयशे आनी कोणें इल्ले स्पॉन्सर केल्ले पयशे उट्ट करून मरण केलें. गांठी सोडयतना कळ्ळें, म्हयन्याच्या मिसाक 11 वरां मीस दवरनो, जेवण जेवचें तितलो पयसो त्या गांठींनी आसलो गे. थोडे फावटी आमी चिंता व्हरता व्हरना म्हूण, आमी व्हरना म्हज्या मोगाच्या बळ, कांय व्हरना, सोडून तुवेचें कितलेंय दवरल्यार. थोड्यांक लेका व्हरती आशा, जाग्याची आशा, पयशांची आशा, दुडवाची आशा. कांय थोडी आसात, खंय जीव सुटना गे. जीव सुटनातल्या काल्यां करचें कॉयन आपलें पात्रार गेश्टून ताचें उदक वचचें गे, जाल्यार मरता खंय तो. नातल्यार भांगार आपलें भांगार गेश्टून ताचें उदक वचचें गे, मागीर मरता खंय. ताचे बदलाक पोटूक तेंकां निल्लें भांगार भितर भरून शिवल्यार कशें पक्का उठून येवचो ना. नातल्यार तान लागल्यार परतून भांगाराचें उदक विचारूंक आयल्यार परतून म्हाका इल्लें जोरोन दी म्हणून आयल्यार कश्ट न्ही. इल्लें भरून दवरचें पोटांत. कोण दवरतात भरून? हाल्ली मुदी राप्पा काण बोल्सांत घालतात. कळ्ळें? कोण तूं पुरा भांगाराची कार्यामणी चेन आनी पुरा घालतात. पोंडा वर्स व्हरता मुसोर न्ही, पोंडान दवरून तें पुलां काण तूं हलो घालतना आसलें पुरा ती मुदी जाले धरून ओण काडटात आनी बोल्सांत घालून खालीच उरतात. आनी तुका पोंडान भरती दी भांगार न्ही. मनशांक आशा आसूं दी जाय म्हूण. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा फकत आशिर्वाद आनी उजवाड मात्र तुमचो. तुमी बरें केल्लें तें बरेंपण तें निर्फळ जायना, ताका फकत ताका आशिर्वाद लाभता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या सुवातेन बोवा पुरबाय, आमच्या जिवितांत कश्ट, खंत, बेजाराय, अनवरां, दूख सगळें आसात. पूण हे सगळ्या जिविताचो वांटो आमच्या प्रतिफळाक तो उपकारता. प्रतिफळ उपकारता. आमच्या जैताक तो आदार दिता म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो. भुरग्यांनी कश्ट काण शिकोवन दीस रात शिकोवन परीक्षा बरयल्यार मात्र बरें रिजल्ट. आनी कश्ट काडटाना आमकां दूख भोगता, बेजार भोगता, पूण प्रतिफळ येताना संतोश जाता. भुरग्याक जल्म दिता आसतना वयक येणो येतात, येणो येताना मस्त वळवळटा, कश्ट येता,
दादल्याक जावंक बरो घरच्या आवय बापायक त्या चेडवा पळयतना त्या स्त्रिये पळयतना मस्त दूख बघता पण भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत भुरग्याचें तोंड पळयतना सगळीं दूख विसरतात. तशेंच एकलो खेळकाडी तो त्या वताक त्या क्रिकेटा वताक त्या कोर्टांत त्या मैदानांत कश्ट काडटाना वावंट काडटाना गामान लोळोन तकली घेवन पडटानाय मस्त बेजार जाता. पूण तसो खेळकाडी तो थंयसर गोल्ड मेडल खाणयतना ताका मान सन्मान करतना ताणें कडलेल्या सगळ्या कश्टांचो उडास उरना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जिवितांत कश्ट कंत दूख बेजाराय हे जिविताचो वांटो. कश्ट पडदा जीवविल्ला न्ही देखून अरे एकल्यानी कश्ट कंत वावंट काडूंक उत्ता आसा देखून कोणेंच तातूंत एक्सकेप जावंक जायना. कश्ट नासलेलें म्हाका जिवीत नाका म्हणून जियेतल्या मनशांक ह्या संवसारांत जिवंक अवकाश ना. तांणी वाऱ्यार जियेचें वाऱ्यार सकयली ना वयरी ना तें तासाचें. पक्की सालां वयर उत्ता न्ही पक्की सालां गोंड वयर आसतात वयर पळयतना रावंड गोवन आसतात न्ही बरें रावंड कितलें सुबीत न्ही. म्हजे एक बसो आसलो धाकटो म्हणटा मामा हांव तशेंच रावता वयर म्हणून राव रे म्हणचें. भूक लागतना मात्र हांगा पायपान दिता धाडन ती पिये थंय जायना रावन पिवंक जावं मात ते गुंताना पिवंक जायना म्हणटा तो. म्हळ्यार पक्की सालां जाल्यार गोंड जाल्यार खावंक ताणें सकयली जेत वयर रावंक जाता जायना. तशेंच आमचें जिवीत सुकुत्त म्हणून ताबर पर्वतांत रावंक जाता. पेद्रो जुआंव आनी जाकोब म्हणाले सोमी आमी हांगाच रावया पक्की सालां बरी हांगाच रावया सकयल जेत नाका जाता जायना. सकयल वचो जेत आमी कश्ट काडूंक उत्ता आसात वावंट काडूंक उत्ता आसा मिनत करूंक उत्ता आसा. देखून आमी कश्ट नाका म्हूण आशुंकूच नजो. जायतीं जाणां म्हाका फोन करतात फादर म्हाका ती कश्ट येनातली बरी मागा म्हाका ती पिडा येनातली बरी मागा म्हाका ती सलवण येनातली बरी मागा मागा कश्ट येजे कश्ट काडीचे कश्ट. कांबळा गेले रेडे पळय कांबळा जाता तेणे बरें आतां बरो बंद जालें आनी सुरू जातात परतून नोव्हेंबरांत. त्या रेड्यांक मारतात मार कितलो गोताय तुमकां सुसेगाद बडयतात. आतां मारूंक ना कांबळांक गोताय पूण ताका मारूंकूच म्हण कूड करतात दोणी काले बांदून सामियाना बांदून टारपालां बांदून थंयसर बांदून सुसेगाद मारतात सुसेगाद. पब्लिकान मारनात प्रायवेट मार नाडटात आनी उदक उडयतना तांकां उलपता रेड्यांक धांवतात. कितलो मार पडटा त्या रेड्यांक पळय कश्ट सोसूंक मेळटात. पूण ते रेडे जिखोन येताना कोलो सन्मान कोलो कोंबू कोलो सन्मान दाबाजो पळया संतोश. तशेंच कश्ट मनशाच्या जिवितांत आसात नासलेलें जिवीत ना. आमी पयलें गादे कोसताले हांव गादे कोसतना सकाळीं 6:30 बांदलें जोत दनपारां 11 11:30 सोडटाना पांय येनातले सोलोंक गाद्यांत. ती कोळक्याचे गादे ते लांब पांय रोमताले तातूंत कश्ट काडून आमी कोसतना वरां पळोवचें आसलीं. वरां म्हळ्यार आतां वचनातलें न्ही म्हळ्यार सुर्या पळोवचें सुर्यो अशें येताना दनपारां येताना 12 वयर जातात न्ही. हांव इल्लोसो आसतना 11:30 जाली केदाळा जोत रावचें कोण ना म्हूण. पूण मोतीन एक बगतालें कोसल्यार मात्र गादो पिठो केल्यार मात्र आदा केल्यार मात्र कश्ट काडल्यार मात्र हांगासर भात पिकतले आमी घट्ट जेवतले. हांव ना जाल्यार ना कश्ट काडल्यार मात्र म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी थंय एक चिंता आमकां बरोवसो दितालें आनी की मुखार वचोंक आनी की कोसोवंक आनी की आमचें कश्टचें काम सोंपोवंक आमकां धैर्य दितालें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी आमी वतीन दवरूंक जाय. कश्ट आसल्यार मात्र सुटका कश्ट आसल्यार मात्र सुटका कश्टा उपरांत मात्र सुटका आनी बरो प्रतिफळ बरें रिजल्ट आमकां फावो जाता म्हणलें चिंतून आमच्या कश्टांक वेंग मारूंक शिकया. देखून जेजू म्हणटा तुमचे कुरीस उखलून धरा तुमच्या कुर्साचो मोग करा तुमच्या कुर्सां पटलून धरा. कुरीस म्हळ्यार कश्ट कश्टांक पटलून धरा. कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता पिडे शिडेन कश्टा दुखांत हांव कुर्साक पटलून धरता. पळया आमच्या कुर्सां पटलून धरलें जाल्यार आमच्या कश्टाचो मोग केलो जाल्यार आमचें सगळें जिवीत प्रतिफळान भरतलें. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां दार कृपा दिवं दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.
सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो देनवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो कुंडो गोवंसो भेटयता बापा वायट दाखांसो अर्पिता तुका बुरदो मोगासो एकवटासो बापा क्रिस्ता कूट रगती तूं आमकां म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवपाक मानतात असलें जावं म्हण मागाती तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पयस जादवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. भोव दयाळ बापा आमच्या देवा तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानाचे तुझे काकोळजेचे दिसते घाल कश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी तुका एकवटता हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुना जिवंतपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता सांजुदाच्या मजतीन आमच्या जिविताचे कश्ट तुझ्या पुताच्या सक्तीन धैर्यान फुड करूंक आमकां करपा दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसों तुमच्या सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचें तारण ताणें आमकां केलें ही वर्ती घडयता चडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोषान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकणता सरगार तांचे वाकणीक आमचे तळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दळबारांचो सर्वेश परतो सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता बाबा भयणीनो भुरग्यानो हुंडानी वायन आसले जेजूच्या मांस आनी रगतान बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी हे घडये कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटली जावया बापा खरोच तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कस्त मरण सोसूंक विचार दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सस्नी कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडता सो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला
जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि वजिवीत असं उंडो आणि सोडून काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आणि जेजूची कुडा रग सेवतेल्या मासमे इस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इश्टगादी नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखां बळपळूंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरी देवाच्या माय सांगाती ते सुपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जोडतात देव आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची याचना मतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणी भक्तीपणी सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दये करुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुझ्या उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळीत तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. माया मोगस गुर्तो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयली. कश्टाचें जिवीत सुटका लाभयता कश्टाचें जिवीत महिमा हाडटा कश्टाचें जिवीत आमचें जिवीत सफळ करता म्हणल्यार सत आयच्या दिसा आमकां दिता ती. हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सुमयाच्या जेवणाक आमी मोकासऱ्या ताचे संगी रावया. ससनीक जिणेचे आमी खाण सेवया नवे जिविता जडया. सुमयाच्या जेवणाक आमी मोकासऱ्या ताचे संगी रावया. ससनीक जिणेचे आमी खाण सेवया नवे जिविता जडया. ये सुमया तुये दुर्बळ्या भिडार गे पदका काळोख म्हजो धांवडाय सता
म्हाका सलय येसुया तू ये दैवीक जीवदातार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सगळींच्या सुखाक पावय येसुया तू ये दुर्बळ्या भिडार पत्का काढून म्हजो धांवडाय सदा वाटेन म्हाका सलय येसुया तू ये दैवीक जीवदातार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सगळींच्या सुखाक पावय कर्जां दयल्या सुमिया जेजू कामेर गांधी बिया थोडे दंपिया आमचे सुमिया जेजू कामेर गांधी बिया सुमिया जेजू आमच्या काळजांत तूं आयला आमचे सवे तूं राव आमच्या जिवितांतले कश्ट धैर्यान फुड करूंक तुजी कृपा दी दुसकत दी बोळ दी थंय केल्ले सर बरेपणा खातीर सुमिया तुका अर्गां दिता हांव तुमची जबाब अर्गां तुका सुमिया जेजू उगलाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू सर वायटांतले विघ्नांतले निवारलेल्याक बरी भलायकी समाधान संतोष फावो केल्ल्या खातीर सर पांयांतल्या मरणादी पिडेंतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फावो केल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचे बाग फावो केल्ल्या खातीर ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या पुणतळा येवचे बाग फावो केल्ल्या खातीर ह्या पुणतळा जावच्या मिसाच्या बलिदानार वांटेली जावचे बाग फावो केल्ल्या खातीर तुजे उतर आयकोवचे बाग फावो केल्ल्या खातीर क्रिस्ती जेवणा मुखांतर तुजे आमच्या आत्म्याचे पोशण जाल्ल्या खातीर आमच्या जिविताचे कश्ट दुख सुखा आनी संतोषान आमकां ओवंक आदार दिल्ल्या खातीर आमच्या जिविताचे सगळे कश्ट सोसूंक कृपा दिल्ल्या खातीर आमच्या कश्ट जिवितांत जैत लाभयलेल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू उगलाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हांव अर्गां दिता हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान प्रार्थुया भोव करून वळ्या बापा आमच्या देवा आमच्या आत्मीक उदारपणाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय हे सोडून देणें घेवन सांजुदाच्या मनाक आयचे दिसा हेर नवे नसेमी संबटयतना आमच्या आत्मीक जिवितांत दोशी आमी जाल्या ताचे वरवीं सर्गा तुज्या सास्तें जिवितांत आमकां वांटो दी आनी सांजुदाच्या मजतीन आमच्या जिविताचे सगळे कश्ट धैर्यान फुड करूंक आमकां करपा लाभय आमच्या सुमिया जेजूचे नांवीं आमी बसया मोगाच्या बाबणीनो सांजुदाच्या पुणतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता रजेचो दीस भुरग्यांक घेवन ह्या पुणतळार भगवंत तापत्यान तुमी आयल्यात तुमकां आनी भुरग्यांक हांव शबासकी पटयतां आनी तुमी मागिल्ली मागणी उबारलेली ते सवां सगळीं सांजुदाच्या मजतीन सुमिया जेजूच्या पांयां तळा समर्पीत हांव सुमी जेजू तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचे मागणी तुमचे खातीर जावन आसा हर एका मंगळार सकाळीं 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसार सक्रामेंत 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण ह्या मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता
स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल उदक बेंजार केल्ली कोंता मेथ्योन्यो रेलिको कुरिसी माजी इत्यादी सर्व आसात हे सगळे आमच्या मेजुजावेर झुजोवंक काय जय जोडूंक आदार दितात त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक आनी हाचो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस टीबीडेक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेल ऑफिसान मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडा मिसां आनी तेसां ऑफिसान दिया थंयसर ती घेतात कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समाजांक सुक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणी आमी करता हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करना येयल्या बरें तुमकां राखोवंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा पुणशेताच्या विरोधा खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळ्याची कांय इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता कांय तरी उदारपणान कुमो करूंकय तुमकां आपोवणें दिता मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावोंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ आमकां करूंक साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मादीस जुबल्यो कुमगात असली बरी कार्य आसतना ह्या पुणतळ सुगडास करा जेवणाक कुमोक करा आनी खंडीत आमी सरभक्तीक तुमचे खातीर मागता ह्या हप्त्यांत परवां ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार हांगासर निमाण्या ब्रेस्ताराची मीस आनी देवस्तुती आसा आनी हांगासर विश्वाच्या आल्तारी लागीं आराधन आसा शुक्रारा सांजेर 3 वरार कुर्सवाट 4 वरार शुक्राराची देवस्तुती आमी हांगासर आसा करता येवच्या शनवार आलेल्यो शनवार सांजेर 6:15 वरार जागरण्याची देवस्तुती आरंभ जाता येवच्या आयतारा सकाळीं 8 वरार फेस्ताचे दबाजीक संभ्रमीक मीस हे सगळे पास्काच्या काळार त्रिदुमाची देवस्तुती हे परी आमी हाडून आसा केल्या तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता आयचे दीस जेवणाक आमकां कुमो केल्या रिशेल डिसोजा 3ऱ्या वर्साचो जल्मदीस आचरण करच्या संदर्भार ताका बाकी संतोश बरी जल्मदीस मागता आसतना देवाची बेसांवां ताचेर मागता तुका देव बरें करूं मदत तेरेस जवडो देवादीन इग्नेसियस मेंडोन्सा 2ऱ्या वर्साच्या उगडासाक आयवन मेंडोन्सा आनी कुटुंबां दिवची मुंबय कुमो केल्या जेवणाक तशेंच फ्लेवी आनी फॉल फेर्नांडीस पेरमुदे आनी कुमो केल्या तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादा तांच्या सगळ्या जिविताचेर मागता कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचे मानाची वाद स्विकार करचे आयचे दिसा जेवण तयार केलां ल्हान फुलवाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा गुरकारना प्रतिनिधीन सरवाड्याकारांचो कळसांतान उपकार बावडटा तांकां सांगा दिल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं कोणी आसात गी नव्यानाची गीत आमी गावया पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन बाबणी नसर्गीन समसमोगाळ बाप आमच्या मागण्या आयकता बघेवन जुता देव सरकार जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे बसवत विनंती करता सांजुता देव हेर संत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माई आमचे मजतींचे जो तुमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया सुमी जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थाने देवाच्या करण्या सवड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका निधर्म जुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इस्तक दिसो आमी उगडास करता बघेवन देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परिमीन मोगा खातीर आमी तुका आदीन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षणान मेळयता त्या बलिदारा वरवीं देवा परिरंतक लाभ लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवस्थानी पेल्या सुकोरो मोग वाडय आतां आमी बघेवन सुद्दां देवाच्या विनवणेन तुजे बरे बादोबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्या करतलोय म्हण आमी बरवसता ही जेजूच्या पोपूय उदार आनी काळसा सर्व आमची मागणी पत्यानी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वेगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणी सांगाता मागया हे संवसारी जेजू सैरो आनी दरदो जावन आसलेल्या बागें वजुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय
ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयसच लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाचो आनी सर्ग आपणायलोय आनी अशें संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्ट दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कर अडचणी संपोवन निराशेच्या परिस्थिती आसलेली आसूं तूं किरीत शेरुती जावन आसाय तुज्या मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी घर जावन तुज्या पुरुषता पातयेन आयलां एक घडी बोर आमी बसया. मगळ बाबडीनो जायती जाणां तुमी हांगासर ते सांग घालतात पोस्टा मुखांत धाडटात वॉट्सॅपार धाडटात मेलार धाडटात हांगासर येवन घालतात हातान दितात मागोवंक सांगतात फोना मुखांतर आमी सगळीं तुमच्या बसोन निरंतर मागता हाजी जायतीं ते सांग आसात हे सर ते सांग बसोत आमी मागता 18 जाणां बरी भलायकी फावो जावं 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावं 16 जाणांक बऱ्या 16 जाणां युवा जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावं 17 जाणां भुरग्यांक एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जावंक 13 जाणांची हट आनी राग पयस सरोंक 8 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 2 जाणांक बरें घर फावो जावंक 6 जाणां आमाल पिवून येता सुडका मेळोवंक 22 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाई मेळोवंक तशेंच एकल्याक गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्या गॅस्ट्रिकाची सगळी पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावन सुडका मेळोवंक उदर प्रायच्या आवय बरी भलायकी बुकू जिरवण गठाई कुडीची सगत फावो जावंक कुटुंबांत समाधान संतोष सदांच उरता जावंक परगांवांत गेल्ल्यांक बरें काम आनी जिविताची दिशा बरी जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक 13 जाणांची तकली पडापड मायग्रेन ती संपूर्ण रितीन गूण जावंक 13 जाणांच्या हातापांयाच्या गांठीचे दुखी गूण जावंक एकल्या बाबा बरी भलायकी सदांच फावो जावंक एकल्याक UK वेसोवंक प्रयत्न करता आसा ताका बरी UK विसा फावो जावंक एका PUCच्या भुरग्याचे रिजल्ट बऱ्यान येवंक बरे अंक काडून पास जावंक एकल्या भुरग्याक मतीच्या सगळ्या स्ट्रेसांतल्यान सुडका सुडवण लाभोवंक ताचें जिवीत नंदर जावंक फुडार बरो जावंक MBBSच्या एका विद्यार्थीक शिकोवंक बरी जाणवाय गिन्यान डिस्ट्रॅक्शन जावन पयस रावंक आनी शिकपाक मन दिवन बरें करून शिकोवंक आदार करपा मेळोवंक एकल्याचे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेम तावन सुटका मेळोवंक 13 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 5 जाणां रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक एकल्यान हाती धरली सगळीं कामां शाबित्यान पंथा पावोवंक 13 जाणांची तकली पडापड गूण जावंक एकल्याची युरीक एसीड तेणे नियंत्रणाक येवंक एकल्या TB पिडेन कस्तोवंक एका भुरग्याक गूण जावंक एकल्या घोवा बायले मोदें समाधान आसोवंक 6 जाणां कुटुंबां शांती समाधान आसोवंक एका कुटुंबाच्यांनी करचें पयण शाबित्यान जावंक 6 जाणां वायट सवयो थावन सुटका मेळोवंक 2 जाणां कातीची पिडा गूण जावंक एकल्या सुबालतेर बऱ्यान जावंक आनी भलायकी वन भुरगें फावो जावंक 6 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वसोवंक 7 जाणां मतीक समाधान फावो जावंक एकल्यान भुरग्यान सुडाळ उलोवंक फावो जावंक एकल्याचे मागण्यांत उर्बा येवंक 13 जाणांक मोबायलांत हांव सुडका सोडवून राबोवंक एकल्याची आवय बापाय खालसावन सुलोवंक एकल्याची माट मंत्रांतान पयस रावंक एकल्याच्या कामाच्या थळार समाधान आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक तशेंच 40 आनी 2 जाणांनी प्रत्येक त्या सवा पासून मागोवंक विनंती केल्या तांच्या बसोत आमच्या बसोत आनी जे कोणा मागतान बसयलां तांच्या बसोत आमची मागणी सर्गीच्या बापाच्या पांया तळा उबारया दिमी घालया आमचे हात उबारया आनी उलो मारया आमी आनी सुमेच्या पांया तळा ते सावा भेटोवन दिवया अर्गान तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका सुमियान जेजू आराधान तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका सुमियान जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया
बोला मारा हालेलुया 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 बोला मारा हालेलुया 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 मंगळ समया सांगता देव मारी फदुमारीने मागणी देईन ऐकून घे समया आमच्या मागण्या कान दे आमच्या बाबा स्वतःला तुका पावणे तुझे उदंड दयेन उदंड काकुळतीन आमची मागणी ऐकून आमका मागलेले सगळे भाऊ कर दैत्य बुरगी आमला सरसाचे बुरगी तुझ्या बेसवाने बत गुणकरची सकत लाभे आधार लाभे कृपा लाभे समया सगळ्या तुझ्या बेसवाने बत वर संख्या नाहीलेले भक्ती का तुझा आधार तिची मागणी स्वीकार कर मागलेले सगळे भाऊ कर मध्यम मुखादा कसं नवीन करून मागता त्यांचे तुझ्यावर पुरा आशीर्वाद घाल सकत लाभे कृपा लाभे बेसाव लाभे समया हालेलुया 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 नव्याच्या मागणे मंदारशा मुझ्या मतीर काळो काढणं मुझं बाबार्दन रोण पेसाडच्या मुझ्या आत्म्याच्या वैरी तुझ्या पस्तली पदवीन पैसे उंडाय हेवत्या संता मुझ्या कळसाचे कुठे ताऊन तुकलो मारता अशा सडलेल्या परिस्थितीचे खरेदीने तुका देवान दिला म्हणजे जिनीचे कंटे कोटे म्हणजे कळसाची कोटसा नाव तुका भेटविता तुझ्या मोबाईल माई पसी नवा देखील तू मग मगानात सुदर्शनवर एवढा पतीने तुझ्याकडे मग लोपका तू मग जोड दी असे आमचे समी जेजूचे महिमे होतं नाव तुझ्या मजती नदी कधी परगडलेले जावा आमेन बघे होऊन जुळता देवा मुखांतर लभलेल्या स बऱ्यापणा सुगडास काढया ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या दोळ्यांत आंबया आमच्या हात आमच्या हाताचे दवरया सांजुदा मारी लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां दिवया जायते बरेपण जायते फावटी आमकां फोव जाला ह्या पासून आमी अर्गां दिवया एकल्याक इंटरव्यूंत पास जाल्ल्या खातीर दोगां जाणांक UK वचूंक फाव जाल्ल्या खातीर 7 जाणां बरी भलायकी फाव जाल्ल्या खातीर एकल्या घुमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची कुशीच्या बरीची पाटीच्या कड्याची दुगूण जाल्ल्या खातीर एक उदरप्रायाच्या आवयक बरी भलायकी फाव जाल्ल्या खातीर एका भावान आमोल पिवणे सोडणं बरें जिवीत फाव जाल्ल्या खातीर दोगां तेगां जाणांक UK वचोंक बरें काम करून फाव जाल्ल्या खातीर एकल्यान धरलें सगळें काम शाबितान पंता पावलेल्या खातीर एकल्या PUCच्या भुरग्याक मतीक समाधान संतोष उडका फाव जाल्ल्या खातीर एकल्याक MBBSच्या भुरग्याक बरें मार्क्स काडून पास जाल्ल्या खातीर एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते दिल्ल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्यान धरलेले सगळे काम शाबितान पंता पावलेल्या खातीर 6 जाणांक बऱ्या सांबाळ्याचें काम फाव जाल्ल्या खातीर एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स फाव जाल्ल्या खातीर एकल्याची शिस्त संपूर्ण गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची तकली पडापड गूण जाल्ल्या खातीर 1-2 कुटुंबांत एक जाल्ल्या खातीर कुटुंबांत समाधान संतोष राजी संधान आसा जाल्ल्या खातीर 17 जाणां मागीर उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता तांचे सांगात आमचे अर्गां गोंतया आमची मागणी गोंतया आमची दिनवास गोंतया आमचे उपकार बावडया आनी समया जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या आतुबारया अर्गां तुका सुमिया जेजू ओगळाप तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळाप जेजू आराधना जेजू सगळ्या कधी मेहरबानी तो आमची मागणी ऐकून आमकां बेसवानी बरयल्यापासून मागलेले सगळे फावो केल्ल्यापासून आमच्या मागण्या कान दिल्ल्यापासून काकून टाकून आमचे तुझे बेसवा उठल्यापासून अर्घ्य दिता सोम्या भलायकी संतोष समाधान सगळे फावो केलाय जैतला भलाय कृपा दिलाय बेसाव दिलाय बुद्ध्यांक आशीर्वादित केलाय अर्घ्य जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 मगर बाबनी नो आमच्या पिरेस्त भावना पासून देवा लागीं विस्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा पिडेस्त जाले आमच्या भावबिणीची कस्तळू करी आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेना नरसांग आनी सेवा काम पाव आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां ताळल्या आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा तुझ्या मनेरेन दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयकमचे प्रार्थनेस सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भावबिणीची सत्य समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियताने आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो करी आयकमचे प्रार्थनेस सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले ते आमी तुका समर्पण दिता
तुझी कुशी वैत अर्थ सर ते समाजारी कर म्हणा आम्ही मागता आयकमचे प्रार्थनेस म्या मगळ बाबा गांवांत तशें बरं गांव हो तें काम नासतना घुसोवच्या सर्व तुझ्या भुरग्यांची काकूळ करी तांकां बरें काम फोबो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हणा मागता आयकमचे प्रार्थनेस दयाळ बाबा हो ती जिनी सांगाती वा सांगाती मेळनासतना घुसोवच्या सर्व भाव भयणीचे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी सांगाती वा सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवोवचे देणे फोव कर म्हणा आमी मागता आयकमचे प्रार्थनेस सर्वेस परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोश चडय म्हण मागता आयकमचे प्रार्थनेस म्या हांगासर जायतीं भुरगीं आयच्या दिसा हांगासर आयल्यान त्या भुरग्यांचे भरपूर आशिर्वाद घाल बरे अंक बरे मार्क्स फोव जावन बरे रिजल्ट तांकां फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर सर वायट विघ्नांतले तांकां निवार म्हण मागता आयकमचे प्रार्थनेस म्या कठीण धगी वरवीं पृथ्वी जळोवन आसा आनी उदकाचे तत्वार येदोळ्यो सोंपसल्यात आमकां बरो पावस फोव कर थंड कर कृषीक जानवरांक रुगा झाडांक मनशा संवसांक सुकण्या संवसांक सगळ्यांक पिवोवंक बरें उदक आमकां निरंतर फोव जायशें कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थनेस म्या भुमीचेर बरो पावस धाडून भुमी थंड कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थनेस कर्नाटका राज्यान नवो सरकाराक चुनाव जावचें आसा आमकां बरें मुखेली विसरून येवन लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर शांती समाधानाचे मुखेली विसरून येशें आनी बरो सरकार आमकां भोव जायशें कर म्हण मागता आयकमचे प्रार्थनेस म्या मरिये पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुळतीचे माय नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मेलो मरताव आमी बदेशी वेचे बाळकां ह्या दुखाच्या कोणाक आसताव आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव तर तुमचे शके ते तुजे काकुदळे आमचेर परती आनी बरेचशे अपराध तुजे कुशी सुदी पावन तिजूक आमकां दाखय हे दे अडी मगळ दी हे दुला बियांकार मरये मगळ बाबडीनो पिडेस्त आमच्या बाबडीनी सुडास काडया तांचे बऱ्या भलायके पसोत आतां आमी मागया त्रिंदा दी मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवे दरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशा शेम घेवचे दितलो लानवीक जालोय आनी आमची सर पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवीन गुण करताय प्रार्थुया बोदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी मतीच्या आनी कुडीच्या पिडींनी कश्ट केल्या तुज्या साकरा साकरणीचे भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवच्यो आबरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जडूंक फोव करी क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सुमयेचे नावी आमचो आदार सर्वेस पाव तुमचे सोबे असो प्रार्थुया बोदयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळ आमी मागताव पिडेशिडेन कस्तो ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मनाबैत पयस करून एकामेका काळजांतान वगसून जिवन तांकां द्वादार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन ताण आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमेसदान तांचे सांगाता राव तांच्या आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस पो तुमचे सोबे असो सर्वेस पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान एका कुळतीन वागो दुलो भायर तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी देवा सकलोच पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे सांगात आसा तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरो तुमच्या फाटल्यान तो आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या अशें उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट भस्म रडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं
वसुने जीवन क्रिस्ताच्या शांतीनं मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. 2 मिनटांभर सक्रामेंताचें आराधन आमी करूया. बाबा विडीनो भुरग्यानो तुमच्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागता. सुमेची गुणकची देवी सगळ्या तुमच्या शिरा निवळटली. सुमेची बेसांवां तुमचेर रास करतली आनी तुमचें जिवीत नंदन जातलें. आराधनाचें गीत ह्या वखत आमी गावया. आयल्या तुजे चरणी. आयल्या बापा बापा तुजे चरणी. तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधयाळ सपन करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधयाळ सपन करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळिष्टा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळिष्टा मोगाळिष्टा करता स्तुती स्तुती आराधन. आराधन. जेजुराया मोगाळिष्टा मोगाळिष्टा करता स्तुती करता स्तुती आराधन. आराधन. जीवनासाय आमच्या काळसान आमच्या काळचा सरपट करता सर्पण करता नमस्कार. नमस्कार. जीवनासाय जीवनासा आमच्या काळसान आमच्या काळजा सरपण करता सर्पण करता नमस्कार. नमस्कार. पवित्रात्म्या पवित्र पराक्लिता पराक्लिता करता स्तुती करता स्तुती आराधन. आराधन. पवित्रात्म्या पवित्र पराक्लिता पराक्लिता करता स्तुती करता स्तुती आराधन. आराधन. आत्म्या रावताय आत्म्यात रावता कुरपेन भरताय कुरपेन भरताय सरपण करता सर्पण करता नमस्कार. नमस्कार. आत्म्या रावताय आत्म्यात रावता कुरपेन भरताय कुरपेन भरता सरपण करता सर्पण करता नमस्कार. नमस्कार. हालेलुया 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 शादाला बला 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 हालेलुया शादाला ला 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 हालेलुया 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 उलो मरा निरंतर उलो मरा सुमियाची उलो मरा सुमियाची आमच्यामध्ये असा एवढ्या रूपार सुमी आमच्यामध्ये असा हे सुमियाक बेराधन करिया तो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव याकूब असो सगळे मुंशाकुळ असो देव त्याका सो महिमा त्याका जवरात उगलापू हालेलुया 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 शदल बल 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 नंदल या हला 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Argan tuka sumian Jesu. Argan tuka sumian Oglap tuka Jesu. sumian Jesu. Oglap tuka sumian Jesu. Atuban argan tuka sumian Jesu. Argan tuka Oglap tuka sumian Jesu. Oglap tuka Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka Hallelujah. 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 Bersami. Kalau bapa di nom, ikut ibu sumia peliham sumiam cuma dianggap serasa. Sumiam so mogali ist. Sumia kami harga diung sai. Kita kami jadi bitan dan zaiti beri kama kelam. काही जल्मल्यारी काही वाढल्यारी काही असल्यारी सुमी आमच्या संगाता के दाडे आसलो आता या सानी मुखार आसतलो हे सुमयाक आमी आराधन करुया सुमीन केले सर बरेपणाक अर्गां दिवया आज आमचे मदें जायतीं भुरगीं आसात ह्या भुरग्यांक सुमया राखून सांबाळ्ळां आमी आसा हांगासर व्हडा बाबातान हांगासर सुमया मुखार हांगासर आसा मध्य मुखांद्री जायतीं जाणां हांगासर आराधन करतात सुमयान केल्या बरेपणा सुगडास आमी काडया दाजर कोडकाराक सुमयान बरें केल्लें पूण ते कोडकार एकलो मात्र फाटीं आयलो जिवितांत जायतें बरें करतात सुमी आमच्या जिवितांत जायतें बरें करूनच आसा पण रूपकारपणाचें तीनपणाचें काळीज आमचें तें आसूंक जाय देखून पुरिल्ल्या काळजांत सुमयाक आमी अर्गां दिवया आमचे हातोबार म्हणया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू मोगलाप तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 हे गीत आमी गावया तुका सुमया अर्गां दिता उबी रावया सुमया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्र कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच हसूंक वाडता सुमया तुका अर्गां दिता तुका सुमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुझी विचित्र कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सदांच हसूंक वाडता सुमया तुका अर्गां दिता सुमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुझी विचित्र कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट तुजो करता दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच हसून वाडता तुका सदांच हसूंक वाडता हालेलुया 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 शदाला बालाबा उलो मारा तुम्ही सुमया सुमया स्तुती करूया सुमया आराधना करूया हालेलुया आणि आमच्या जीवितांत केल्या बरेपणाचो उपकार पावूया ताका अर्गां दिवया हालेलुया 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 शदाला बाला 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 बा शदाला ला 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 जेजू जेजू तुका सावई मा तुका जबरादा तुका जवळाप हालेलुया 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 आमचा सुमी आमच्या मध्ये हालेलुया येसुमियाचा वर्गा येसुमियाचा ओगळाप येसुमियाचा वरादा हालेलुया हालेलुया आमच्या खळसांत सगळ्या मनांत सगळ्या सत्तेंत येसुमियाची हालेलुया 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 अर्गां जेजू ग्लाब जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका ग्लाब तुका सुमया जेजू ओगलाप तुका आराधना तुका सुमया आराधना जेजू तुका हालेलुया हालेलुया आतुबान हालेलुया हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. जसे आम्ही मुगाच्या बाबणीने एगडी बरोबर सुमी आपण्या सुमी आमच्या मध्ये हांगासर उंड्या रुपार करून सजर आसा हे सुमयेचेर एक दिश्ट घाली आमी बागे वतापत्यांत आसा 40 दिसांचे मागणे उपास दंडवणी भक्तीच्यो करण्यो सगळ्यो पाशार जाल्यो हिंगे सिंजच्या बुधवारा दिसा माथ्यार सिंज घालना मनशां तूं जावन आसा दुळदुळीक तूं पटी वेतलोय असं एका श्लोका वरवीं आमच्या माथ्यार गोबर घालना त्या दिसा आमची दंडवणी आमी सुरू केल्ली त्या दिसा आमचो प्राचिताचो काळ आमी सुरू केल्लो वय की न्ही सुरू केला आमी थोड्यांनी मास्क घेवनचें सोडलां सोरो पिवचें सोडलां निच्यो केल्यात मस्त निच्यो पूण जाल्यार कितल्या मापान आमी सुदरल्या खाली पोटा काही नासतना मात रावल्यांक बी वा उरिल्ल्यो दंडवणी आमी केल्यात काळी दिवचो ना शिराप दिवचो ना मोसर करचो ना राग करचो ना पेल्याचें पोटजाळ करचो ना पेल्याचें नांव पाड करचो ना खोबरो करचो ना पेल्या दुखोवचो ना हें सगळें आमी केलांगी करूं ना फाटल्या 40 दिसांत हांव वा फकत मात खावना आमी असली मात खावना सुरू मात पिवना सोरो मात पिवना हें पुरा करना येयलां ते मोगाच्या बाबरीन आमी फटयता आमी आमकांच फटयता सोमया फटयता आमी पातक करता आमी इसाया प्रभाती बरी म्हणटा की व्यर्थ जालें सगळे 40 दीस केल्लो उपास व्यर्थ केल्ली दंडवणी व्यर्थ कितें फायदो एगडी बदोळे धापे आमी आमकांच विचारया ताका हाका आमी सुखीदार म्हूण म्हणचें नाका तो सुखीदार ही सुखीदार ताणें तें करून हाणें करूं ना म्हूण म्हणचें नाका आमी हांवें कितें करूं ना हांवें कितें केलां तें मागया तें विचारया सोमया लागीं म्हज्या अपराधाची माफी हांवें मागोवंक जाय म्हज्या पातकाचें बक्षण हांवें मागोवंक जाय हेरांच्या पातकां खातीर बक्षणें न्ही हेरांक आमी गुन्यांवकार करूंक जायना म्हाका हांवें म्हजी सवरवणी करना म्हाका हांवें गुन्यांवकार करूंक जाय त्या पसोत सुम्यान म्हणलें आसा तुमची पातकेची न्ही रडा बरी खबर सतमाना पातकेची न्ही सांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां तुमच्या हात तुमच्या अर्द्याचेर दवरा बक्षणें मागा तुमच्या फिरगेचेर कुमसारां दवरलीं कुमसारां आयल्यात तुमी पातकां सांगल्यांत हांगासरी पुणतळा कुमसार तुमी जाल्यात पण कितल्या मापान तुमच्या जिविताची सुदारण जालां सुमिलकचें बक्षणें मागा सुमिलकचें बक्षणें मागी आमी काकुळकर सोमया बोगस बोगस मागा म्हजी पातकां बोगस म्हजे अपराध पुसून काड पातकाची कथांदो नितळ कर म्हूण मागया बोगस सोम्या पातकां म्हजी बोगस बोगस सोम्या म्हजी पातकां तूं बोगस सोम्या म्हजी पातकां तूं बोगस बोगस काकूळ म्हजी कर सोम्या करी अगणित काकुळती अगणित काकृती अपराध म्हजे पुसून काड अपराध म्हजे काडस पुसून म्हजेर पाबीर मोती म्हजे पाबीर मोती बोगस सोम्या बोगस सोम्या पातकां म्हजी बोगस म्हजी बोगस बोगस सोम्या बोगस सोम्या पातकां म्हजी काकुळत म्हजी काकूत म्हजी कर देवा देवा तुझ्या बोवा गणित काकुळती गणित काकुळती अपराध म्हणजे सगळे पुसून काढ अपराध
म्हजे काढच तुझ्या पातकांचं सगळं माका मुक्त कर सुटकाली सोडवणी पीरमती सम्या बगोस सम्या पातका म्हजे बगोस कामची बगोस सम्या सम्या कामची बगल बाबणीनो आमी आमचे सम्या पळय आमचे पातकांदो बक्षिता आमकां तूं आपणूंक शेता आमकां तूं गुण करूंक शेता तो म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो येया तुमकां कश्ट तुमचे जड म्हणून बगतात जाल्यार कश्ट तुमकां खंत म्हणून बगता जाल्यार कश्ट तुमकां वजें म्हणून बगता जाल्यार म्हजे सरशी येया म्हजे कश्ट पळया म्हजो कुरीस पळया येया म्हजे सवय आनी हांव तुमकां विशव दितलो येया सुम्या लागीं तुमचे कश्ट घेवन येया तुमचे समस्या घेवन येया जायते जाणांक आमकां कश्ट आसात एक आमची तुकडीची पिडा एक आमच्या घरांत टेन्शन आमच्या भुरग्यां बाळां उदेशी आमकां टेन्शन मतीक समाधान ना मतीची न्हीद पडना एका नायक रितीच्या पिडेन आमी कश्टून आसा म्हणजे कुठं कश्टर आसा सुमेलाच्या बक्षाने मागे सुमेलाचो कृपा मागया सुमेचो आशिर्वाद मागया सुमेची गुण करची सकत मागया आमी आमच्या हाताच्या दवरा सुमे म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुमिया म्हाका आपणान हांव बरो जातलो सुमिया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुमिया म्हाका आपणान हांव बरो जातलो सुमिया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुमिया म्हाका आपणान हांव बरो जातलो दोळे दाबून उठल्यार म्हणा सुमिया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुमिया म्हाका आपणान हांव बरो जातलो सुमिया म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो सुमिया म्हाका आपणान हांव गुण जातलो सुमिया म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो सुमिया म्हाका आपणान हांव गुण जातलो सुमिया म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो सुमिया म्हाका आपणान हांव गुण जातलो आपड जेजो आपड जेजू आपड जेजो आपड जेजू आपड जेजो आपड जेजो म्हाका आपड म्हाका आपड म्हाका गुण कर म्हाका गुण कर म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान दी म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय म्हाका सोडवण दी म्हाका सोडवण दी म्हाका सोडवण दी म्हाका सोडवण दी जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या म्हाका पाव म्हाका पाव म्हाका पाव गुण कर जेजू 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 आपड 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 जेजू हालेलुया 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 सुमिया जेजू सगळे भक्तिकाचे आपण तक गुण कर तुझ्या दैवी गुण करती दैवी सगळ्याच्या शिराशिरे निवडे तुझ्या पवित्र घोषणे तळ कर तुझ्या नावात का बरे तुझ्या नावात का गुण तुझ्या नावात का आशीर्वादी सर वाट सकते ना कोण सकते ना देवसराच्या नाटण्यात तळण्यात माठवंत निवार विश्व सवा सुमिया गुण करती दैवी सगळं त्याच्या शिराशिरे निवडे आपण जेजू आपण टच टच देम हील देम लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगल बाबडीनो आमच्या आत संशोधन दर्या सगळी आमची पिडा कष्ट अनवरा कंत बेजार आहे सुमेच्या पाया दळा आम्ही समाप्रिया गाय उडला करगळींद नन्न मुट्टू देवा सुमेचे त्या गायतले हात आमकां तो आपडून दी आनी वक्ता गुण करून दी म्हूण मागा तुमचे हात तुमच्या अर्ध्याचेर अशें दमुन्न धरा सुमेची ती गायल्ले हात म्हूण चिंता तुमच्या कुडीचे दमन धरा दोळे दांपा पवित्र उदकाचो शिवर तुमचेर पडटलो आनी सुमी तुमकां संपूर्ण रितीन सुटका दितलो गाय उಳ್ಳ ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟು ದೇವ ಗಾಯವುಳ್ಳ ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟು ದೇವ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಗಾಯವುಳ್ಳ ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮುಟ್ಟಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯ ದೇವಾ ನೀ ಮುಟ್ಟಲು ನನ್ನ ರೋಗವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಯೇಸುವೇ ಸೌಖ್ಯವಾನುಗ್ರಹಿಸು. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮುಟ್ಟಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವೊಮ್ಮೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮುಟ್ಟಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವೊಮ್ಮೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ. ದೇವ ನೀ ಮುಟ್ಟಲು ನನ್ನ ರೋಗವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ದೇವ ನೀ ಮುಟ್ಟಲು ನನ್ನ ರೋಗವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ಯೇಸುವೇ ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಗಾಯವುಳ್ಳ ಕರಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟು ದೇವಾ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸುವೇ ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. तो बारिया निरंतर देवाची स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. उला मारा निठा तुबात. हालेलुया 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 हालेलुया. भुरगीं आसा जाल्यार मुखार या. धाकटी भुरगीं पुरा आज कोण भुरगीं आयल्यान पुरा मुखार या. भुरगीं सगळीं भुरगीं हांगा या. विकी सगळीं भुरगीं आलतारी रे हांगा आसा. भुरगीं म्हणून तुमकां बघता जाल्यार भुरगीं येया. तुमच्या आवय बापायची भुरगीं तुमी आमी आजुनूय भुरगींत व्हड जाल्या आमी डिग्री घेता काजाराची प्रायज जाल्या म्हणून तुमकां बघता जाल्यार येनाकात. भुरगीं येया. भुरगीं येया. दिमी गेला सुमी म्हाका दिमी गेला. तुमी सगळीं दिमी गेला भाव भयणीनो. ह्या भुरग्यां खातीर मागया. रजा आसा देखून भुरग्यांक घेवन ह्या पुंतळा तुमी आयल्यात भाग्यवंत हप्त्यान. हर एका आवय बापायनी भुरग्यांच्या वडिलांनी आशेवचें कितें कितें आशेवचें. आमचीं भुरगीं बरीं जाल्यार पुरो. आमच्या भुरग्यांचें जिवीत संतोश बरी जाल्यार पुरो. आमचीं भुरगीं बऱ्यान संतोशान आसल्यार पुरो. वय न्ही. सगळ्या आवय बापाय तितलेंच आसोवचें. आज खंयच्या आवय लागीं बापाय लागीं विचारीन जाल्यार कितें जाय म्हज्या भुरग्यांक भुरग्यां बसोन मागा फादर. भुरग्यांनी संतोश बरीत आसल्यार जालें. भुरगीं बरीं आसल्यार जालें. पळया परतो संतोश देखून भुरग्यांनो दोळे धांपा. क्लोज युअर आयज. भुरग्यांनो कण्णू मुच्ची दोळे धांपा. क्लोज युअर आयज. हात जोडा. सगळीं भुरगीं हात जोडा. तुमच्या खातीर मागता हांव आमी आज सगळीं आज वडील हांव तुमच्या बसोन मागतात. तुमकां जाणवाय गिन्यान जुडूकाय बुदवंकाय सगळें मागया. जेजू कशें कुडीनांनी जाणवायान वाडलो तशेंच तुमी कुडीनांनी जाणवाय वगसे. जेजू कशें शेगुणांनी वाडलो तशें तुमी शेगुणांनी वाडोवंक जाय. तुमचें जिवीत संतोश बरी जावंक जाय. तुमचें जिवीत बेसांवाचें भरलेलें जावंक जाय. तुमी मागा. तुमच्या शिकपा खातीर मागा. तुमच्या रिजल्टा खातीर मागा. तुमच्या टिचरी खातीर मागा. तुमच्या मास्टरा खातीर मागा. तुमच्या मम्मी खातीर डॅडी खातीर भावा खातीर भयणी खातीर मागा. आनी सक्रामेता मुखार तुमी आसात. तुमी कितेंय मागतात घेतात. आनी ह्या संदर्भात सगळीं आमी हात उबारया.
तुम्ही ह्या जोडा भुरगीं ह्या जोडा फाटली आमी ओडिलां सगळीं आधी आतोबारया फाटली थंयसर आसली सगळीं आतोबारया निरंतर सोम्याची स्तुती करया आमी सोम्या खातीर ह्या भुरग्यां खातीर मागया हालेलुया 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 उलो मारा बाबांना उलो मारा सोम्याची स्तुती कर उलो मारा सोम्या जेजू या भुरग्याचे तूं भरपूर आशीर्वाद घाल तुज्या बेसावांनी तांकां भर तुजी कोण करची देवी सगळ्यांच्या सणान उळय ल्हान भुरग्यां म्हणजे सेव सोडान गाडय नाका म्हणल्यार सोम्या जेजू या भुरग्याचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल तुजी कोण करची देवी सगळ्यांच्या शिराशिरांनी वळय तुज्या पवित्र करची तळक तुज्या नांवांत ताका बोनी कर तुज्या नांवांत ताका आशीर्वाद तांचे जिवीत नंदन कर कशें तूं शेगुणांनी वाडलय त्या समापानी शेगुणांनी ल्हान वयान गिन्यान वाडून तुजी कृपा तुजी सकल बळ फोव कर हालेलुया 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 touch them heal them Lord हालेलुया 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 सर्व सावदिता सादिता सर्वस्माका सर्वंदारा हांव समर्पिता सर्व सावदिता या भुरग्या तुझ्या पांयां समर्पिता ताका आपण निगुण कर सोम्या ताचे जिवीत नंदन कर सुडकादी सोडवंदी तुझ्या बेसावांनी भर आपण निगुण कर टच and heal them समर्पिता praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the या भुरग्या Lord. बसो सोम्या 3 वर्ष praise the Lord Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भुरगी फाटी वसा सगळीं बसया मगळ बाबणीनो आमचो सोमी आमचे मदें आसा पवित्र आत्म्याचे देणे तो तुमकां आमकां आशयता सगळीं आमी आमच्या तकल्याचेर हात दवरया सगळीं फाटी वर्सां भुरगीं वेगळी बसा आमच्या तकल्याचेर हात दवरया पवित्र आत्म्याक आपया हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे वडल्यान हे पवित्र आत्म्या 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 वडल्यान हे पवित्र आत्म्या दोळे दांपोवन माथ्यार हात दवर हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे थंय ये मुझे थंय ये मुझे थंय ये मुझे थंय ये मुझ्या काळजांत ये मुझ्या काळजांत ये मुझ्या मनांत ये मुझ्या मनांत ये मुझ्या कुडींत ये मुझ्या कुडींत ये मुझ्या रक्तांत ये मुझ्या रक्तांत ये मुझ्या रक्तांत ये रक्ताच्या खणाखणांत ये रक्ताच्या खणाखणांत ये रक्ताच्या खणाखणांत ये हाडाच्या सणासणांत ये हाडाच्या सणासणांत ये हाडाच्या सणासणांत ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझ्या घरांत ये मुझ्या घरांत ये मुझ्या घरांत ये मुझ्या भुरग्यांत थंय ये मुझ्या भावांत थंय ये मुझ्या भयणींत थंय ये मुझ्या आवय बापाय थंय ये मुझ्या पतीने थंय ये मुझ्या पती थंय ये मुझ्या पुता थंय ये मुझ्या धुवे थंय ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझ्या कस्तांत ये मुझ्या कस्तांत ये मुझ्या सलवणांत ये मुझ्या कंथींत ये मुझ्या बेजारांत ये मुझ्या कामाच्या जाग्यार ये मुझ्या घरांत ये मुझ्या कस्तांत ये मुझ्या वावठींत ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या सुडका दिवंके सुडका दिवंके सुडका दिवंके सडवणी दिवंके सडवण दिवंके सडवण दिवंके भलायकी दिवंके भलायकी दिवंके बेसावांनी बरोवंके बेसावांनी बरोवंके बेसावांनी बरोवंके जैत लाबोवंके जैत लाबोवंके जैत लाबोवंके हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या गुण करूंके गुण करूंके गुण करूंके संतोष दिवंके संतोष दिवंके समाधान दिवंके समाधान दिवंके समाधान दिवंके देण्यानी बरोवंके देण्यानी बरोवंके फळांनी नेटोवंके फळांनी नेटोवंके हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या वडल्यान हे पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर तुझी गुणगती देवी सगळ्याच्या शिराशिरेने वळे तुझ्या पवित्र कशनी तळकर तुझ्या नावात का बरी तुझ्या नावात का आशीर्वाद दे या सगळ्या भक्तीच्या मुखल्यानं तुका वाढता काही समया या भक्तीच्या मुखल्यानं तुका वाढता काही त्याच्या पडल्यावर जे संरक्षण कर त्याच्या बकल्यावर तुका संगाती त्याच्या वैरा निरंतर आशीर्वाद लाभय देवाने अभिषेक कर हालेलुया 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 हालेलुया
मोगळ बाबडीनो तुम्ही 2 लाईन करून येतल्यात पवित्र तेलाची मागणी तुमचेर जातली सुमयाचे गुण करची देवी सगळं तुमच्या शिराशिरांनी वळतली पवित्रत्म तुमचेर फांगतलो तुमचे देंवतलो आनी अभिषेक करतलो सर पिडेंतले सर वायटांतले विघ्नांतले तुमकां सुटका मेळटली भलायकी मेळटली संतोष मेळटलो सगळ्या बांदपासांतले तुमकां सोडवण मेळटली देखून भक्तीन तुमी 2 लाईन करून येवचे हे पवित्र तेलांत वांटेली जावचे पवित्र तेलाच्या मागणेन वांटेली जावचे अज्ञा देवाच्या अज्ञा बापाच्या अज्ञा सगळ्यांच्या देवन ये अज्ञा देवाच्या अज्ञा बापाच्या अज्ञा सगळ्यांच्या देवन ये सुरवेर तावन रूपादाले मनशाक तुवे रूपी केले सुरवेर तावन रूपादाले मनशाक तुवे रूपीत केले ये तू बापाच्या आत्म्या दितो बळ माझ्या आत्म्याक येतो बापाच्या आत्म्याक दितो बळ माझ्या आत्म्याक आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आज्ञा सगळ्यांच्या देवन ये आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सगळ्यांच्या देवन ये दैविक सब्जा जावन आसलय शब्दाच्या सक्तीन संसार सोय दैविक शब्द जावन आसलय शब्दाच्या सक्तीन संसार भरलय ये तू बापाच्या आत्म्या बरतो देण्यानी वरत्या ये तू कृपेच्या आत्म्या बरतो देण्यानी वरत्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगळ्यांच्या देवन ये हालेलुया 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 हर गांजे जो गुलाबचे द्वारा दांजे जो सगळ्या काळचा तुका वंदिता तू ओढणे आणि आमचे आशीर्वाद केल्या बसून तुझ्या बेसवानी आमका भरल्या बसून तुझी गुण कचे सगळ्यात आमचे ते वळलेल्या बसून तुझ्या कृपेन आमका बसून आमका आशीर्वादित केल्या बसून आमका पडलेल्या बसून गुण केल्या बसून तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ वरा गुलाब हालेलुया 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 Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah, 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 Hallelujah. Atubariam
अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू सगळीं अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका ओगलाप तुका सुमयान जेजू ओगलाप तुका सुमयान आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान हालेलुया 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 सुमया सोन भोग जालो जाल्यार सुमया दोन थाळयो भेटया प्रेज द लॉर्ड Praise जोरान the Lord. हालेलुया Hallelujah. हातोबान हालेलुया 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 सुमयाचो आशीर्वाद घेवंक कवियां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्यावडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया परवेल्या त्या रूपा बघाक नव्यो रीती आदार्या सलवणवेच्या अस्कत विश्व्या बावार्थाचे बळ देव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी नावाडता आमेन. प्रार्थुया हे देवा या विचित्र सक्रामेता काल तुझ्या कस्ता सोगुडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडून सफळ सदांच आमचे देंबगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या कश्टांच्या जिवितांत तुझ्या सक्तेन आनी तुझ्या देण्यांनी आमचे सगळे कश्टांत वेंग मारूंक कश्ट धैर्यान फुड करूंक आनी ह्या कश्टा मुखांतर तुवें आपणायलेले बरी आमची जैत आपणावंक आमकां आदार आनी गोरपा दी जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना उबी रावया सदैव जावं सुमयाचें नांव आतांनी सदां आतांनी सर्वदा सदां सर्वदा सदैव जावन सुमयाचें तीन नांव पुटी आमी वटल्यान आमच्या हात उबार सांगाता म्हणया सदैव जावं सुमयाचें नांव आतांनी सदां सदैव सर्वदा जावं सुमयाचें नाव आतांनी सदां सदैव जावं सुमयाचें नाव आतांनी आतांनी सदां सर्वदा सदैव जावन सुमयाचें आतांनी नांव सदां सर्वदा सदैव जावन आतांनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नाव आतांनी सदां हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भक्तीपण आमी नव्यान सक्रामेंताच्या आराधना वांटेली जावन समेची वेसां वाजोवन घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता देव बरें करूं म्हणटा आनी परवा ब्रेस्तार शुक्रार आनी शनवारा जावंच्या सर्व त्या त्रिदोमाच्या देवस्तुतेक तुमकां बरें मागता बरें पास्कां बेस्ती तुमकां मागता परत येवच्या मंगळार आमी सांगाता मेळया समी तुमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका म्हणून विनंती करता तुमकां देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावया जिसून आमचे पासून आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रावन मोगमोजो केला
ताच्या मळीक रक्ताम दिला बक्षाने ताच्या जिये मना सर्गीचे जिणे मुघल पुत्रा सवे अवतार मरे आशीर्वाद आमकां भगीन गुरुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.